स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकीपतिः श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीरामा तुगल चरणांत आम्ही आयल्यांती सगळे जाण आजी समापनाक दिवस असल्यावा गोड कोण घे काही न उरले आता समर्पण केले तसे जाऊन का रामान मेळना पण आणि कल्ल भरले तुम सगळे श्रोत्यांत बशी श्रीरामाक वंदन करून आईचे विवेचनाक सूर करूया। आमगेल ही आनंद यात्रा केन्ना सुरू जाली उगडास आसलें फेब्रुवारी 9th की 8th 2021 सुरू जाली जवळ जवळ 2.5 वर्स जाली ताका। हां तरी ह्या दासबोधांत न्हू आमी ताजें पठण करचें विवेचन करचें म्हूण ठरयलें। ह्या दासबोधांत आमकां समर्थ रामदास स्वाम्यांनी लेखकान तांणी बसून आमकां सगळ्यांकय आनंद यात्रा करूंक आनंद यात्रे करूंक आमी आनंद यात्रे करूं जाले तांगेल प्रार्थना केली आमकां ह्या आनंद यात्रेंतून तुमी ही यात्रा घडोवन हाडात आमकां। हां पयलो टप्पो खंयचो सूर जावचो बद्ध आणि लास्ट टप्पो सिद्ध। सिद्ध म्हळ्यार राम रूपांत एक जावचें पावलो पावली राम आमकां मेळटा
तो विंगड रुपांत मेळता आमकां पावलो पावली राम जो मेळटा तो विंगड रुपांत. पयलीं आमगेलो जीव राम आसता, आमगेलो जीव होच आमकां राम. दुसरो कलो अवतार राम, दशरथ पुत्र राम. राम हांत वचून राम म्हळ कितें नामस्मरण केलें की ते कोदंडधारी राम आमगेले मुखार उबरता. तिसरो चराचरांत आमगेले भोरून भरलेलो तो ईश्वर राम. गुरुरात्मे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. त्या दक्षिणामूर्तीन तुल ते राम तत्व तो राम. आणि चौथो ते निश्चळ परब्रह्म म्हळ्यार तो आत्माराम. हे आत्मारामाचे आमकां अजुनी आमी तातूंत एक जायनी ती जावची की प्रबळ इच्छा आसा, प्रबळ इच्छा आसा. आतां फक्त सद्गुरूंगेल मास्टर की लागची बाकी आसा. कितल्या थंय येवन पावल्या. आणि यात्रा कोण घडोवन हाडल्या? समर्थांनी. ते कुशल हे यात्रेचे कल म्हणटात ताका टुरिझमाचे ते हें आसता न्ही संस्था, सगळी संस्थाचे आसता एक मनुश्य म्हळ्यार. कळ्ळें? तर अख्खी संस्था सर. तर तांणी कल कोरका पयलीं म्हळ्यार सांगतना तांणी सांगलें की आतां आमी कशी प्लॅन वर्क टू प्लॅन अँड प्लॅन टू वर्क हें तांणी केलें. कळ्ळें? आनी मज्जे पुरते म्हाका त्या दासबोधान कल्ल दिल्लें म्हणून गेल्यार समर्थांनी मगल आनी त्या मगल श्रीरामागल भेट घालून दिली. ताजे वयली कल जाय म्हाका. आनी आमगे सगळ्यांक दृश्टीन पळोवचें गेल्यार सुद्दां हे मारुती रायागल प्रत्यक्ष अवतार आसात समर्थ रामदास स्वामी. आनी आमगे साधना मार्गा वेले तेमी दीपस्तंभ आमगे स्वाम्यान सुद्दां दीपस्तंभ से रामांजनेयागल एक मूर्ती विग्रह थंय उबरो काडल्या मठा मुखार. त्या म्हळ्यार तांगेल आशिर्वाद आशिल्ले शिवाय मुर्तींत देवत्व आमकां मेळना. ताजे खातीर आतां हांनी ते कुशल हे आसत कले दीपस्तंभ आसत मागीर न्ही यात्रा संघटनेचे प्रमुख ते. तांणी आमगेल आनंद यात्रे सगळी पूर्व तयारी आमच्या थंय करून घेतल्या. ती कशी? ते स्वताची यात्रा प्रमुख आसत न्ही. तर आतां आमी तांकां विचारलें ही यात्रा कशी करची बाबा? ट्रेनान करचेस की विमानान करचेस की तिकीट काडटा ती पासपोर्ट जावंक हांवे हें जावंक हांवें कांय गरज ना. ऑनलायन यात्रा बशील कडेन. समर्थ सांगता ती देह आसा न्ही तुमगेलो हो बशील कडेन राबता, देह फक्त जिवंत आसा. जर तुमगेलें मुख्य वाहन तें मन, मनान आमी जिवंत आसतात, मनान जगता तेमी. जिवंत तर देह आसता धक 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 चल्ल्या म्हळ्यार स्वास चालू आसा, पण मन तशी जावंक एक्टीव जावंक तें मन आमकां कशी दिल्ल्यान देवान. सांगता एक लॉटरी लागता न्ही ते केबीसीन तूं दिता ती 7 करोड रुपया 1 करोड रुपया गाडी मेळ्ळी ही बक्षीस ती बक्षीस. तशी इतले 84 लक्ष योनीचे पशु पक्षी कीटक हें तें सगळं जावन तांकांय मन आशिल्लें जाल्यार लॉटरीशी आमकां तो नरदेह मेळ्ळो. आनी ताचो आमी उपयोग करून घेवंक न्हय, ताचो आमी उपयोग करून घेवंक. लॉटरीशी लागल्या जाल्यार तें कशें करून घेवचें ताजे खातीर तांणी म्हळें तुमी वेळ फुकट घालूं नाका ती. इट इज नेवर टू अर्ली, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट. आमी कितलीं जाण हातूंत सिनियर सिटीजन्स आसत जाल्यार इट इज नेवर टू लेट. आमी सगळ्यांक मेळचें सर. आनी तांणी क्लियर आयडिया दिली. फलश्रुती सुद्दां पयलेंच सांगलें हो ग्रंथ म्हळ्यार कशी, हो ग्रंथ हें पुस्तक न्हय. ग्रंथ म्हळ्यार कलें ग्रंथी हगूर ग्रंथीन भितवा पुनिर्यांतम तें हेंच न्ही आमगेलें स्तोत्र आसा. तशी गुरुतत्व कल करता ग्रंथी सोडयता. ग्रंथ म्हळ्यार एक एकच तांगेले हांथान ओव्यांथान हगूर 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 झाड ती काडलेली वारी सगळें मोकळें जाता वता, मन मोकळें जाता. आनी नेमकी आमी खंय आसा ती कल्ल आसा आमगेल्या माथ्यान कल चल्ल्या, आमगेल्या मनान कल्ल चल्ल्या. वेर डू वी स्टँड? यात्रेक वतनाची तांणी यू आर हियर नाव म्हणून बोर्ड लायलो. त्या फॉरेनान मस्त हडड्ड गार्डन्स आसतात, बोर्ड प्लॅन आसता खंय थंय खंय वचचें.
जाल्यार तुमी आत्ता खंय सती ताका कल म्हणटा ती हाजो बोर्ड आसता हें नांव ह्या हाजें तरी आमी खंय सती आमगेल अवस्था कली मनाची आमी बद्ध मुमुक्षू साधक आनी सिद्ध ह्या 4 अवस्था जगांतली कोणागेली अवस्था हीच आसता मनुश्यांगेली कळ्ळें म्हळ्यार मनुश्य योनीन केन्ना पळय एक प्रगल्भ मायंड आमकां दिल्या आनी बुद्धी दिल्या तसलीची पण कल जाल्या आनी तूं आमगेले आनंद यात्रे सगळे पूर्वतयारी करून घेतली मात्र न्ही वाहन दिलें मन आनी ह्या मनाक ताका सर्विसींग करता न्हय कल खातीर सर्विसींग करची कल गरज आसा तरी एक तरी हो रस्तो आसा न्ही आमगेलो इट इज स्विमींग अगेन्स्ट द करंट ऊर्ध्व मूलम अधशाखाक ती मूळ माय आसा न्ही अशी उलटी तोग्गू पळय आनी तोग्गू सगळें हें सती आनी आमकां मूळ मायेच मुळाल्या ते वच्चे तावळ आमी परब्रह्मांत वतली आमकां हें मेळटलें मुक्ती मेळटली मुक्ती बिक्ती कल म्हणून अजुनी आमकां आयडिया ना आमी शब्द भले भले वापरतात ओडड्ड जाल्यार ते कल्ल म्हूण आमकां ताची प्रत्यक्ष अनुभूती अजुनी येयना फक्त यात्र करचेच इतलें कळ्ळें तर समर्थ सांगता ती खंयच्याय यात्रे वतना पयल कल करका घर सोडका आमी सांगिल ते तुमी हें घेवंका सामान बॅगान तुका कल नीड आसता कळ्ळें वे तांतू पयलीं म्हळ्यार कळ्ळें स्वताक बदलची तयारी दवरका दुसऱ्यांक बदलची तयारी न्हय आमी स्वता बदलका आमी प्रत्येकल्यांनी आनी आमकां कल बामण बायल आसूं ती नाल्यार आनी भयण आसूं ती एका घरांतली कुटुंबीय एकच स्थानारी आतां आमगेले हांगा सन्नीकर्श म्हणून बस वता सगळे जाणां 2-3 स्टॉपारीची लेखतल सगळे जाण मेळून थंय थंय उबरतात 10-12 लोकांचे हांगा तशी न्हय तुमी जर बद्ध मनाची अवस्था आसल्यार बद्ध धरून तुमी स्टार्ट करका तुमी जर मुमुक्ष आसल्यार मुमुक्ष धरून स्टार्ट करका हाजे सगळे पयलीं एक्सप्लेन केल्या आतां सगळें एक्सप्लेन करच्या परत वेळ ना तरी पण थोडे सांगता ज्या आला आला प्राणी जन्मासी आला झाला झाला वाढला थोर झाला केला केला व्यापही सर्व केला गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला उपजल म्हणा पडे दिवस वत्ता ती पृथ्वी फिरते गर 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 दिवसही जाती भर 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 तशी दिवसा मागून येते रात्री तुझीच शीतल काया कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काय हांव कौतुक करता बसली जाल्यार स्वताल कले ही तर करून घेनी तर हांव आस थंय वरता मग प्रवास चालू जावंका ठीक आसा हांव बद्धच वय जाल्यार खंयच्यान बद्ध आसा हांव बद्ध म्हळ्यार नेमकें म्हाका कोण बांदून दवरल्या हें म्हाका कळका म्हळ्यार हांव बद्ध आस तें म्हाका कोणें बांदून दवरनी हांव मगल स्वताल कल्पनेन स्वताक बांदून घेतल्या हें कळचे खातीर हो प्रवास आसा हें जेन्ना आमकां कळटलें गुरुकृपेन त्या वेळार आमी मुमुक्षू जातली त्या वेळार आमकां इच्छा जातली मस्त आमकां चुकतो आसता थोडे तरी मूर्ख म्हळ्या तांणी बद्ध मनशाक मूर्ख म्हळ्या कल्ल्याक इतली लॉटरी लागल्या तुका मनाचे असले कार घेतल्या ते कार कशी दवरल्या वापरना तिची गंज पकडल्या ताका आनी ना जाल्यार विरुद्ध खंय पुणी वता ती जाल्यार पार्टीक हाका ताका वतात शिवाय बरे कामा खातीर ताचो उपयोग करनात त्या खातीर तांणी सांगल्या त्या काराक पयलीं सम करका सर्विसींग करका यात्र इतली व्हड आसा आमगेली गहन आसत आनी गहन रस्ते आसा ती खाच खळग्यान भरलेली आसा ती भयंकर डिफिकल्टीज आसत मद्दे खेळ नाही वच्ची म्हळ्यार तर समर्थ सांगतात आपण व्यवस्थ तुमगेल करता सगळें हें करता जाल्यार तुमी स्वताक सुद्दां आतां खंयच्या यात्रेक वचूल्यार सुद्दां एज लिमीट म्हूण दवरतात हांगा स्वताक बदलची तयारी आसा हें एकच एलिजिबिलिटी कंडिशन बाकी कसलें ना तुमगेलें एज कितलें जावो कसलें जावो जाल्यार तुमकां मेळोवचें आसा हें आनी हें तांणी पयल्याची समाज सांगता तांगेलें ध्येय कल्लें सगळें तांणी एक्सपर्ट हे आसतात न्ही कल म्हणटात ताका कन्सल्टंट इन्वेस्टमेंट कन्सल्टंट कोणाक नवीन काम लागलें ते इन्वेस्टमेंट कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट घेवन येतात घरा तू कितलो पगार मेळटा मागीर तुका इतल्या वर्सां नंतर तुका रिटायर जायना पण कितले म्हारगाय वाडटले त्या वेळार तुका कितलें लागतलें त्या प्रमाण तूं कल इन्वेस्ट करका अशें सगळें सांगून ते आमकां टोपी घालतात मस्त पंता आनी करून घेतात
पण हांगा तशें न्ही. हांगा तांणी आण भाग दिल म्हळ्यार इतलें कॉन्फिडन्स की तुमकां आमी विचारता ते आमकां कल मेळटलें, वय की न्ही. तर समर्थ म्हणटात बरोबर आसत. आमी विचारचे पयलीं आमगेल्या मनांतले प्रश्न समर्थांनीच हें केला, कल म्हणटा ती मुखार दवरला की तुमकां कल मेळटलें. कल्ल्याक तुमी कल इन्वेस्ट करता आसत, पयशे इन्वेस्ट करतात वे ना जाल्यार पयशे पुणी गेल्यार परत कमावचे जातात. आमगेले अमूल्य वेळ आयुश्याचो प्रत्येक क्षण क्षण ही संधी आसत. हां, संधी प्रकाश म्हणटात ताका. संधी आसत, प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी आसत. ती प्रत्येक संधी एक फंता एक क्षण गेल की तोच क्षण परत येना. आनी ते क्षण आमी सगळे आमगेले प्रॉविडंट फंड दिता, हें दिता, पेन्शन दिता, म्हळ्ळें तर कितें परत मेळना. तावळ तसले जर आमी हें आयकूनच्या येवन बसली 1.5 तास वेळ फुकट घालोवचे असले, ते समर्थ सांगता ती वेळ फुकट वचना. तुमी हें इन्वेस्ट करता आसत. आपण गॅरंटी दिता तुमकां कल मेळटलें म्हणून, कळ्ळें. ती तांणी गॅरंटी कल दिल्या. पयले फळश्रुती सांगल्या तांणी हांगा, हें पळय. आता श्रवण केलियाचे फळ, पयलीं म्हळ्यार कलें श्रवण करता. हें सूर कशें जाता, गुर्र जाता न्ही चाल फिरायली की, तशी पयली श्रवण भक्ती आनी लास्ट ती आत्मनिवेदन भक्ती. मध्येन बाकी सगळी साधन साधन. हां, जाल्यार मुख्य कले 3 मुख्य: श्रवण भक्ती, नामस्मरण भक्ती, आत्मनिवेदन भक्ती. श्रवण जाल्ले शिवाय तुमकां कलेक कळना. त्यामुळे श्रवण, हाजी तुमी श्रवण करता ती हाजी कल फळ. मागा श्रोती आक्षेपिले, जिये ग्रंथी काय बोलिले, ते सकळही निरोपिले संकळित मार्गे. आता श्रवण केलियाचे फळ, क्रिया पालटे तत्काळ. रोकडी प्रचिती. हो ग्रंथ न्ही, हो शास्त्रांचेर आधारीत आस. तांगेल गुरु श्रीराम स्वता आशिल्ले, तांणी शिकयल वेल्यान बरयल्या. आनी तूं मस्त शास्त्रांचो आधार घेतिल्लो आस. गुरुगीता, शिवगीता आनी खंयचे खंयचे सगळे, भगवत गीता, पुऱ्या गितेचे उपनिषद सगळ्याचे सार हांगा तूं काडून ससार करून मराठीन बरयल्या. आतां आमकां मराठी कळना म्हणना पडे, समर्थ म्हणाल होड ना. एक फंत ते वायुपुत्र तो वायू स्वरुपांत वचूला, परब्रह्मांत एक जाला, ताका सगळे भास येतात. ताणें सांगलें तूं म्हगेलो संप्रदायांत न्हय, तूं हें जा, कळ्ळें, वक्त जा, मायक जा, हांव तुल्ल्यान म्हणून घेता, सांगून घेता, म्हाका सगळे भास येता. तुकाय मराठी येता, आमची गेली येता. तेमी ती हांव सांगील डिक्टेट केलेली तूं उलोवचें शकता. तशी म्हगेली जबाबदारी कितली, फक्त मायक सम दवरची. मदें मदें खांक येता, मदें हें येता, ताप येता, आनी कल जाता, अशी तशी उपयोग ना. समज आमकां तर ते म्हणटा ती कल इतली तुमी 1.5 तास घालयलो नित्याक 2.5 वर्स. श्रवण केलियाचे फळ, क्रिया पालटे तत्काळ. क्रिया पालटे म्हळ्यार कल्लें, खंयची क्रिया. क्रिया म्हळ्यार कर्म बदलता वे, आमी करचें काम बदलता की तें काम कशें करचें, ताजें जें चातुर्य आस, ती कुशलता आस, ते आमगेल्या मनाची कॅपॅसिटी आस, ती बदलता. कार्य करतल्यागेले मन बदलता, तागेली विचारसरणी बदलता. क्रिया पालटे तत्काळ म्हळ्यार क्रिया करतलो तो जो कारागीर आस, तागेली विचारसरणी बदलता. क्रिया पालटे तत्काळ. तुटे संशयाचे मूळ एक असरा, मार्ग सापडे सुगम, लगे साधन दुर्गम, सायुज्य मुक्तीचे वर्मची ठाई पडे. नासे अज्ञान दुःख भ्रांती, शीघ्रच येथे ज्ञान प्राप्ती. ऐसी आहे फळश्रुती ये ग्रंथी. आता फळश्रुती जाल्ले आनी तांणी कल सांगलें अगदी मुर्खांतलो मूर्ख मनुष्य तो आमी बद्द म्हणटा ती तावळे सांगिल बरी. जाल्यार थोडे मूर्ख आसून स्वताक शहाणे समजतले मूर्ख आसतात, तांकां तांणी पडत मूर्ख म्हूण सांगल्या. ते दोन्ही, एक तर मूर्ख तरी बरें, अडाणी न्हीद पडलेल्या जागोनचे जाता, पण पडत मूर्ख पयली एलिजिबिलिटीच ना तांकां. पयली एलिजिबिलिटी कल सांगल्या यात्रेक येवच्याक स्वताक बदलची तयारी आसता. म्हळ्यार म्हगेले कले चुक्क जाल्यार आय मस्ट एडमीट आनी बदलची तयार दाखोवंका. म्हगेले घोड्याक 5 पांय म्हळ्यार ते केन्नाय बदलना, तरी ते जावंका. आनी ताज्यान कल जाता नासे अज्ञान दुःख भ्रांती, शीघ्रच येते ज्ञान प्राप्ती, हें सगळें जाता.
तसले हांतू आमी जर वास्तव वचुल्यार हां नुसतें श्रवण न्ही, श्रवण कशें करता, श्रवणाक सुद्दां अधिकारी जावंक लागता. हां श्रवण करची इच्छा जावंक लागता. ती बद्ध मनशाक जायना. तर बद्ध हे स्टॉप पयले बेसीक तांतूंच आशिल्ली ती ताका जालें. बद्ध मनशाक तशी हें करूं जायना. ताक्कल सांगलें तांणी की ते एक नमुन्याचे आळशी असता ती, कळ्ळें, तांकां कळना. तर आळशी तेची साक्षपी, पापी तेची पस्तावती, निंदक ते वंदू लागती भक्ती मार्गास. आतां बद्धची होती मुमुक्ष म्हळ्यार एकलो ताका चर्च गेट वचची आशिल्लो तो विरार पावलो. विरार पावलो ताका चिठ्ठी हाडली, ताका कामां लागची आशिल्ली, पाप काम नाशिल्लें, गांवडळ गांवतान आयिल्लो, कळना. तें थोडें वाचूं कळटालें ताका. तें बरयल्लें की कळ्ळें चर्च गेट विरार म्हणून बरें, चर्च गेट विरार की गाडी आयली, कळ्ळें. ताका कळ्ळी ताका चर्च गेट वचची आशिल्ली, चर्च गेट बरयल्या म्हणटा ताका चडलो. पण ती गाडी वचून विरार, विरार वचुल्यार हाक्क सांगील खूण एड्रेसांतले कल्लेय दिसनात. पण जो पडत मूर्ख आसा न्ही तो कोणाक विचारना सुद्दां, ताका कमीपण म्हाका सगळें कळटा. पण जो खरेंच मूर्ख आस, अडाणी आस, तो कोणाक पण ती चिठ्ठी दाखयता, हे बाबा खंय आस, तावळ तो जाणकार, जनी जाण त्याचा पाय धरावा. हां सायास त्याचे करावे, जगी जाणता त्याच पाय, जनी दास सायास त्याचे करावे. हां जगी जाणता पाय त्याचे धरावे. तर जाणत्या गेले पाय व्यवहारान सुद्दां धरका लागता. म्हाका कळना जाल्यार ताका चिठ्ठी दाखयली, हें खंय आस, तावळ ताणें सांगलें अरे हें तर चर्च गेट. मागीर हें चर्च गेट न्हय, ना हें विरार. जाल्यार कांय कळना. ही गाडी राबल्या पळय लास्ट स्टेशन म्हणून, तांतूच वचून बैसत आनी ती गाडी उपराटी वतली आनी ती फास्ट ट्रेन आसा, तूं फास्ट पावतलो जाल्यार एक सांगता, मध्य कितली तुका प्रलोभन येतलें. कोण बटाट वडी विकूं आयलो, कोण काय आनी कलकल आयले, अशी खंयी मध्य उतरची ना. डायरेक्ट लास्ट स्टेशन थंय वचचें, तें चर्च गेट. थंय येना पड विचारी तुका मेळटलें म्हूण. तशी तो पावच्या शकता, बराबर वता ट्रेनान तावन. तशें आमगेलो मनुश्या गेलो मनाचो हें आनंदान जावच्या शकता. बद्धची होती मुमुक्ष, मूर्ख होती अति दक्ष, सावधान जाता ती. अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे. ताचे खातीर हें करता भक्ती मार्ग तो कशी करचो, हें सगळें तांणी पयले दशकांत तूं सगळें स्तवनाचो दशक. स्तवनाच म्हळ्यार कळ्ळें, मुख्य तांणी नरदेहा स्तवन केल्या. हां धन्य धन्य हा नरदेहो, येथील अपूर्वता पाहो, जो जे लाहो ते सर्व पावे सिद्धी सीम. हां जे जे प्रयत्न करतो नरदेव ते सगळं सिद्धीक वता. तेमीच नरदेहाल तें एक आमगेलें कल म्हणटात ताका वाहन. जाल्यार देह कल्ले करूं शकना. देह फक्त जिवंत आसता आनी त्या देहा सांगाती लॉटरी लागील वर तावळ सांगील वरी 7 करोडाच्या मी हें जिंकलें केबीसी. तेमीत आमकां ते कार मेळ्ळ्या, इतले 84 लक्ष योनींतान वचून ते कार, मनाची कार मेळ्ळ्या. बुद्धीचो विवेक रुपी बुद्धीच, विवेक बुद्धीच ड्रायव्हरूय मेळ्ळा. जर सद्या परिस्थिती कसली, कार चलोवच्या कळना. कलोवच्या चलना म्हळ्यार बुद्धी कल पडल्या, बुद्धी न्हीद काडटा. कार चलोवचेंची ना म्हणना पडे, धूळ खाता पडलें तें कार आनी बुद्धी न्हीद काडटस. तावळ त्या बुद्धीक जागोवचें, विवेक जागृत करचो आनी काराक स्वच्छ करचें, ताका सर्विसींग करचें. हें काम आमकां समर्थांनी कशी करचें हें शिकयल्या. पयले राम नामान स्वच्छ तें कार धुया, ती स्वच्छ करात, साफ करात भितर भायर तान. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. कुडा कचरा पडला कारान, तू कसले बापरे मच्छर चापता, ती सगळं साफ करा. ती तातूंत उशी बिशी काढून सगळं क्लीन अंतर्बाह्य कोर न्हू, तुमगेलें मन साफ दवरा. ती सगळे कडेन राम नाम हें कैलास जिवनावर काम करता. कैलास जिवन म्हणून वखद आसता न्ही तशी. त्या कले चाबल्यार जीव चाबल्यार तेंची उपयोगा येता आनी कले उज्जयल्यार तें जाता. लाशील कडेन तेंची लायता ती, पोट्टान सुद्दां तेंच घेता ती, दोळ्यांक घालतात खंय, माथ्यार लायल्यार केंस हें जाता, सगळे कडेन चलता. तशी हें राम नाम सगळे हाजेर वखद स्टार्ट टू एंड. आत्तां निसाळ्या तो वाहक चालक कोण, विवेक बुद्धी. ऑपरेटर कोण आमगेलो काराचो, तें मन.
जाल्यार मॅन्युअल खंय पडल्या म्हूण गोतना मनाचें ऑपरेटींग मॅन्युअलच न्ही कशें चलोवचें म्हूण गोतना तावळ हांगा समर्थ हांगलें दासबोदाचें काम हें की हें वाहन कशें चालोवचें ड्रायव्हिंग लर्नर्स लायसन्स दिल्लें प्रत्येकल्याक आनी आपण स्वता प्रत्येकल्याक कारान बसलेत ते आनी ते आमकां शिकयता ती हें मनाचें कार कशें चलोवचें म्हूण कळ्ळें स्टार्ट टू एंड टप्पे खंयचे खंयचे बद्ध म्हळ्यार म्हाका कळना आनी कळना हाची जाणीव सुद्दां ना म्हळ्यार पशुगल जीवन जगतात बाल नातील पशु तशी सगळे उपजल म्हणून कितले जाण फुटपाथाचेर कितले जाण कल्ले कशी पाप मनुश्य तांगेले एक जाल्ले पण इवन मिडल क्लास म्हणून घेतले आमी प्रपंचांत इतली शिरकले ती सादी गोश्ट आमकां कळना फणस कापून गरे काडचे गोड्ड परमळयले अशी खाली हातान फणस काडू गेले हाताक चीक लागलो हां चीक लागलो मदें वाऱ्यान दोळ्याचेर कॅस येवचे लागले म्हूण त्या चिका हातान कॅस अशी केले त्या कॅसाक तो चीक शिरकलो त्या कडेन कॅस कापून काडका धुवन सुद्दां वचना ती धुवन वचना ती उपाय केल्लो ताका हात ताकले ल्युब्रिकेशन जाय बाबा तेल जाय तशी नामाचें तेल लावन कड्डेर प्रपंचान घुसता ती तुमगेले गृहस्थाश्रमी आसत तुमी समर्थ सांगता ती प्रपंच आधी प्रपंच करावा नेटका थंय सुद्दां जाणकाराक विचार करका तर तांणी प्रपंच कशें करका हांवें सांगल्या मूर्ख कशी जावं नये एक्टीव कशी जावं का तेवेंय सांगलें मूर्ख लक्षण सगळें म्हळ्यार जो संदी मेळ सुद्दां ताजो उपयोग करून घेना तो मूर्ख जो सतत न्हिदता तो मूर्ख जो अती खाता तोवय मूर्ख आनी जो कायम उपाशी राबता तोवय मूर्ख म्हळ्यार खंयच्याचें अती टाळका अती सर्वत्र वर्जेत मिडल हें आसता आमकां व्यावहारीक आनी तीच गती आमकां परमार्थान सुद्दां मदत करता तर प्रपंच करतना ग्रस्ताश्रम कल्ल्याक श्रेष्ठ म्हूण सांगला तर प्रपंच करतना आमकां हें जाता कळ्ळें ताजी माहिती मेळता वता आमकां ट्रेनींग मेळता वता आनी तें ट्रेनिंगांत आमी खंय चुकता ती कल्लें तें कळना पडे आमकां परमार्थान तेंची वापरचें जाता आमी हांगा शिकिल्ली आमी पास्ट पळोवं नये म्हणटा ती जाल्यार पास्ट मदें सिमावलोकन करता आमी चुकली आमकां रिजल्ट समज येयली कल्ले येयली आमी खंय चुकली परत ती चूक जायनाशें पळोवंका तितले खातीर पास्टांत वचका तें झरयत बसचें ना खंयचेंय मुखार तशी करना जाल्यार तेंच घेवन बसचें अशें ना उपयोग ना आमी थंय शिरकली फणसांत शिरकलेली बरी तें उपयोग ना तशी आमी मुखार वचूलेली हां जो बद्ध आसत बद्ध हे 2 नमुन्याचे आसतात कोणाक ताका दिश बदलल्यार कल जालें ताणें सांगल्या समर्थान एक भजन बरयलें त्या बाबतींत तांणी कल सांग तांणी हें दी तें दी म्हण न्ही म्हाका बुद्धी दी म्हूण म्हणल्या पण मुख्य कल मागल्या पतित पावना जानकी जीवना वेगी माझ्या मना पालटावे वेगी माझ्या मना पालटावे शक्य तितली वेगी मगल मनाची दिश बदली हांव सांगलें एक पंता आमी खंयकी हाजेर वचूलेली बा सी शोरार थंय खंयकी वचूलेली दुबईन तूं हां आनी चमकुंच्या मरीन ड्रायव्ह व्हड रस्तो मग ना ती सानी 2 वर्साची पाय आयिल्ले तूर धांवता ती म्हाका धांवचें जातलें ती हे बामण बायल खंय की गप्प मारता राबिली आनी हांव म्हळें हांव चेरडा पळयता म्हण हांव एकली आशिल्ली ते चेरडू जोरान धांवता म्हळ्यार ताजें म्हाका धांवचें जायना त्या चेरडा पाशी जोर धांवन चुली त्या चेरडा उब्र काडयले आनी उपरा टिकोवन राबोवन भितर परत धांवचें लागलें धांवन आयले की परत ते खंयच्यान भायर सरलेले थंय येवन पावले तशी दिशा मनाची दिश पालटका मिथ्या शब्द ज्ञाने तुझं अंतरलो संदेही पडलो मी पण हाव म्हणटांचे संदेहांत आमी पडल्यान ती त्यामुळे वेगी माझ्या मना पालटावे हांग एक कळका समर्थांनी परत सांगल्या की तुमकां जो देह दिला तुमकां वापरचा दिला दॅट इज अ मिडियम तुम्ही चप्पल घालून चमकता ती पांया कांटे कुंटे लागू नये म्हणून भाजू नये पाय भाजू नये वत्तान तूं मळका ते तुमी चप्पल दिल्या ते चप्पल घालून न्हू घार येवन हांतुरणार चप्पल घालून न्हिदनात कोणें कित्याक ते मात्यार धुवन घेवन बैसना ती चप्पल
जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली कल जाल्या देहय वापरच्या दिला. हां, आमकां ते आमगेल मालकीची ना ताजेर, कल्ल्या वेल्यान मालकी ना. आम कलेक देहाच कले हेंच जायना, तेमी ताजी मालकी ना. ते आज कल्ल असं फाय कल वांडवले आमकां कळना, तेमी देहाचेर मालकी ना. जाल्यार ते आमकां वापरच्या दिल्या. तावळी धन्य धन्य हा नरदेहो, यातील अपूर्वता पाहो. हां, जो जे कीजे तो ते लाहो, अशी प्राणीजात सगळे तांकां मेळटा. तशी त्या देहाक आमी सांभाळका, ताजी काळजी घेवंका. देवान दिलेली वस्तू आसा ताका परत दिवचें आसा, तेमी सम काळजी घेवंका. जाल्यार मगलें जें आसा तें हांव जायना. मगल नाक म्हळ्यार हांव न्हय, मगल कान म्हळ्यार हांव न्हय, मगल जीब म्हळ्यार हांव न्हय, मगल मन सुद्दां हांव न्हय. हां, मगल देह सुद्दां हांव न्हय. देहच मगल हांव न्हय जाल्यार त्या देहांत न्हू उत्पन्न जालें मगल चेडवं, मगल नात्र हांव आसा, हांव वें मगल वेती, देह सुद्दां मगल न्हय. हां, म्हाका वापरूं दिला मगल आसा म्हळ्यार म्हाका वापरच्या दिला म्हूण तात्पुरतो हांव मगल म्हणटा, पण ताजी मालकी मल्ले ना. तशी वी आर जस्ट द ट्रस्टीज. हें तांणी दिल्लें आनी केन्ना काण घेतल म्हूण भर बसना. त्यामुळे जो पर्यंत आसा तो पर्यंत ताजो आमी फायदो घेवंका, कळ्ळें. तर अशी जें आसा तें जालें कडेन नित्य आमी आत्तां थंय बद्ध मुमुक्षू साधक सिद्ध हांतू आमी सांगलें तुमगेलें पळयात ती अवस्था कशी आसा, खास विचार करून पळयात. मुमुक्ष म्हळ्यार मगल मस्त चुकल्या हें कळलें, ह्यो देवा मगल रस्तो चुकला, म्हाका देवा वाट दाखय. मोहाची क्षय जावंका मगलो, मोहान शिरकले हांव, म्हाका भायर काडी म्हूण तो मुमुक्षू जालो. जाल्यार मुमुक्षू थोडे लोक मुमुक्ष जातात, तांकां चुकी कळटा, पण ते कल्ले करना, ती नुस्तें न्हिदोन रावता, तशी उपयोग ना. तांकां कले तरी करची, सुदारची इच्छा आसता, तो मुमुक्षू. कड्डेर तो गुरूंक शोधांत वता. गुरूंक शोधांत वतना आमी म्हणटात न्ही गुरू देवाक दाखयता म्हणून, पण देव सुद्दां गुरूक पेटयता. हांवें तितलें खरेंच मगल अनुभवा वेल्यान सांगता. पयलें नाम, पयलें अंडिके पयलीं कोंबडी, पयलीं देवा नाम आमकां कशी येता तशी भावपूर्ण, देवा म्हाका तुजे शिवाय कोणें ना, देवा रामा म्हाका तुजे शिवाय कोणें ना म्हणना पळय. आमी देवा नांव घेता 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 आमी गॉडशे जातात. आमीच गॉड जायना पळय. ते मुय्यांक सांगका लागना गॉड खंय आसा, साकर खंय आसा. आमकां सोदून येतात गुरू. गुरूंक आमी सोदचें आसना, ते गुरू आयले आनी तांणी आमगेलो चार्ज घेतलो की मागीर कल जालें तांच लागीं तांगेल चरणांत आमी चल लग्न जालें. आमगेलें मन म्हळ्यार मनाचें लग्न जाता थंय. सावधान सावधान समर्थ, सावधान म्हळ्यार की धांवन आयिल्ले हांगा परमार्थाच्या हातूंत. हां, आनी आत्तां आमी तशींच आमी फिजिकली धांवंक वचका म्हणना, पण सावधान म्हळ्यार कळ्ळें प्रपंच करतना करतना ऑलवेज व्यवहार्य मात्र जितलें आवश्यक आसा तितलें करचें. तेवे नामस्मरण लावन मनाक, आनी दुसरें कल करचें की हें कल म्हणटात ताका परमार्थांतू कल करका तें पळोवंका. तशी ते गुरूनी कल सांगल्या ती साधन करची अशी संलग्न मनान. मुख्य साधकान बाधक विचार केन्नाय करची ना, नो नेगेटीव थिंकींग. आनी त्या गुरूंगल चरण सोडचे नात, नित्य तांगेल चरण पुजा. चरण सोडची नात म्हळ्यार तांगेले पांय धरून ताणचे वे तांणी पड अशी ना बा. हे देहाचे चरण न्हय, चरण म्हळ्यार चरती, ये चरती, जे चरतात. चरतात म्हळ्यार मुखार चलता ती, चलता ती ते चरण. ते चलतन चलतन मार्गक्रमण करतना तांगेल फूट प्रिंट्स येतात. हां, म्हळ्यार तांगेल वाक्यांत न्हू. आनी तांकां इतलें आमचे बद्दल तळमळ आसता गुरूंक, की समर्थांक सुद्दां तशीच सगळ्या संतांक आसता. ते आमकां तांगेले प्रवास कशें जाल्लो म्हूण तें वर्णन करून सांगतात. मस्त हातूं ते कितले की आज वेळ ना सगळें दाखोवच्याक, जाल्यार तांणी मस्त देवाल प्रार्थना केल्या की बुद्धी दे रघुनायका. हां, तुझा मी टोणपा झालो कष्टलो बहुता परी. कितलं की तांणी हें केल्या. निरूपणी हे सद्वृत्ती होते, स्थळ त्याग होता सवेची जाते. काय करू रे क्रिया घडेना, तुझ वीण रामा मज कंठवेना. तुझशिवाय म्हाका चल ना, जाल्यार तुझ्या वियोगे जिवित्व आले, शरीर पांगे बहुदुःख झाले.
अज्ञानात दारिद्र्य माझे सरेना, अरे तुझं वीण रामा मज कंटवेना. जडली उपाधी अभिमान साधी, विवेक नाही बहुसाल बाधी. स्वमी वियोगे पळही गमेना, तुझवीण रामा मज कंठवेना. हे सगळं ते कशी पाप, युक्ती नाही, बुद्धी नाही, विद्या नाही, विवंचिता, हे सगळं कळच्या जाल्यारी हां नेणका भक्त मी तुझा, बुद्धी दे रे रघुनायका, बुद्धी दे रघुनायका. हां चित्त दुश्चित होत आहे, ताळतंत्र कळेची ना, अरे आळसू लागला पाठी, बुद्धी दे रे रघुनायका. भक्त उदंड तुम्हाला, आम्हाला कोण पुसते, ब्रीद हे राखणे आधी, बुद्धी दे रे रघुनायका. रामदास म्हणे माझा संसार तुझ लागला, संशयो वाटतो पोटी, बुद्धी दे रघुनायका. अजूनही संशय सती हा मग संसार तुक दिल्लो अर्पण केला म्हणता झाले तरी मगल हाव करतस मी पण वचना. संशय तू पळेतल मग समची अशी म्हणजे आम्ही चारडा कोणाला तरी सोण वतात आम काही कामच म्हणून, आणि ती सांगतात हे सम कोण पळ आहे म्हणून कळव्या घरची आजीला गेले हां तरी संशय सम पळेल की ना, सम पळेतात की ना, हे संशय असल्यावर काही उपयोग ना. त्यांनी ती रामागलीची उपासन कर का, रामाक सांगा बुद्धी दे रघुनायका, खंचोयच नमुन्या संशय मक नाका. ते जाले ताज नंतर कल तांणी शिकयले आम तांगेल मनाच तांणी आमकां आदार दिलो, धैर्य दिलें, आणि बद्ध थाव न्हू सिद्धचे वाटे वच्चे खातीर आमकां ढकलतची हां कितली परीक्षा घेतली आसतल्यो, पण तांतूय धीर दिलो. कुंभारा सारिका नाही गुरु रे जगात, वरी घालितो धपाटा आत आधाराचा हात. तशी आधार हात दिवन आमी ढकलता छांग तयार हाडल्या. हां बद्ध मुमुक्षून थान आमी साधक तरी नक्की जालेत. आज साधक आणि सिद्धामध्ये शिष्य ही एक ते हात दाखयली की गाडी राबतनी तसले एक थांब बस स्टॉप तशी. तर शिष्य जावं का, शिष्य जाल की तागल एक अति विश्वासू श्रद्धा हे हाजे खातीर हांगा थंय धांवतल मनाने मनाचे श्लोकाचे खोगिरशें आसा. ते मनाक मनान खंय तरी वचूं नये म्हणून नाका सुरूच वचका म्हळ खातीर एक मना श्लोकाचे खोगिरशें. बाबा पुता कोरनो चुचकारले आणि मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. हे तांणी सगळं हांतू ते एक प्युअर भांगार आमगेल मना श्लोक म्हळें तेमी तें करका. थोडे नियम घालून दिले ती कशी वागका, सकाळ उठून व्यायाम करका, प्रति एक दिल्या मनाक समर्थ. काल तांणी सांगिल्लें मन समर्थ करका. हां मन समर्थ करका म्हळ्यार बुद्धी प्रगल्भ जाता, ड्रायव्हर उठायता मनाचो, मनाल ड्रायव्हर कोण विवेक जागृत जाता, मन चलोवच्याक कड्डेरी कर्म करूक आमी तयार जावंका, कर्म करूक शरीर तयार जावंका. शरीर तयार जायना फुडें कड्डेर आमी एक्च्युअली करूं लागता, तावळ आनंद मेळटा आमकां, आमी पावतात. इतलो हो कठीण विशय बद्धांत थावन सिद्धांत थंय कशी वच्चे हां ताजे खातीर मध्येच पायऱ्यो तांणी सलीस कोण सांगले ते तिन्नीच फक्त. ते सांगता ती निश्चळ परब्रह्म हां आणि चंचळ माया आणि जड सृष्टी. आम्ही दोळ उघडले सांजच्या अडवाने परांची खान व्यतृणत स्वयंभू, तस्मात परांग पश्यती न अंतरात्म म्हणतात. ते हें जाता तर तात तशकल करका एक रांगोळी कंप्लीट कसले ब्लॅक असं थंय एक व्हड चादर घाले तर सगळे युनिवर्सांत एकच निश्चळ परब्रह्म बोर्न उरल्या. तेंच दॅट इज द ओनली थिंग ट्रू. बाकी सगळी माया म्हळ्यार कळ्ळें संकल्प विकल्प बंडल ऑफ थॉट्स कळ्ळें. मन हां बुद्धी तशीची त्या संकल्प विकल्पाचे कल घालचे ताजेर तक हें करता. अशी जड सृष्टी त्या मायेन निर्माण केली. मूळ मायेंत आकर्षण असं, मोग असं, आनंद असं, जादू असं चेटकिणशी काम करता. जर आमकां हें कठीण परीक्षा घेत ती माया तिकाच वश करून घेतले मात्र आमकां पावच्या जाता. तेमी तीक कशी वश करचें, वश कशें करचें की ईश्वर पळोवंका, ही देवी तीक मस्त शक्ती आसा, तिवे केन्ना ना केन्ना पण विलीन जावचें आसा म्हणून तीक पयलीं वश करून घेवंका. आनी आमी तीन कडेन
त्या अंतराळ विरय आसा ती आमगे समर्थ रामदास स्वामी त्या अंतराळ विराने तांणी हें केल्या कले 3 नमुन्याचे आत्मनिवेदन सांगलें ते अंतराळ यान असलें आमगेलें चंद्र हेजे 3 चंद्रयान 3 तशी ताजी एक एक पार्ट पडका तशी देह हांव न्हय हो देह म्हळ्यार हांव न्हय हो देह भाव पयले गळ पडका ताजी नंतर मुखार वचना पडे हें चंचळ तत्व तें आसत तें विलीन जावचें आसत बट दॅट इज माया मूळ माया आमकां एक्चुली आमचे खातीर तो ईश्वर कळ्ळें म्हळ्यार ती तिगल बोटींत बसकारून आमकां थंय थंय व्हरून पावोवचें आसत तांथाय आनी तेमी ती देवा तो देव त्या देवा पूज करून आमी तांकां देवत्व पळोवन न्हू हां तांगेल आराधन त्या देवीगल कोर न्हू त्या हांत आमी चोड बसका आनी आरामांत वचका आनी त्या वळी आमकां कळटा आमगेल भितर जो देव आसा तो कळचा लागता आमगेल भितर देव पळयलो की आमकां बाकीच्यांचो तोच देव आसा म्हूण दिसता तो खुशी जाता त्या वळी त्या देवान दिलेलें काम केल्लें की सगळ्यांक सेव करची मगल मी पण आड येता जाल्यार एक मी म्हळ्यार एक लायन ताजे मुखार व्हड लायन काडका व्हड लायन काडची म्हळ्यार कळ्ळें तुकाच वाडपण दिवचें बाकीच्यांक सगळ्यांक वाडपण दिवचें म्हळ्यार आपण आपोआप सान मिट्टा बावलीशी करगून वता ह्या दुनयेंत तें करचें तर तें देवा हांव न्हय तूच करता तूच करविता इतलें जायना पडे ती देवी आमकां व्हरून थंय सद्गुरू चरणान सद्गुरू आमकां घेवन वता ती आमकां अधिकारी करता ती आनी एक वेळ अशी येता की आमगेलें आत्मनिवेदन निश्चळ आत्मनिवेदन जाता म्हळ्यार कळ्ळें आमी तांतू राम रुपांतून निपून बसतात तें आमकां जाय आत्मारामांत वतात हां तर हें जें आसत हें आमकां सगळें कोण दिलें दासबोदाक दिलें आतां वेळ ना जास्ती हां हांवें ऑलरेडी 15 मिनीट म्हाका दिसता जास्ती घेतली होड ना जाल्यार ह्या हाक सगळ्या हाक वेळ ना तेमी ही हगूर एक आत्मनिवेदन करका एक पार्ट आमगेल्या मनाचो गळ पडका कळ्ळें म्हळ्यार ज्या मन मस्त वजनदार आसत तें परब्रह्मांत विलीन जावचें शक्य ना तें सान जावंका थेंबूट जावंका थेंबुटा सागरी बुडता सागरची जाला गंगे सरिते संगम जाला तत्क्षण हां तशी लोह परिसासी लागला आणि सुवर्णची झाला पण गुरुशी लागला तो परिसची झाला परिसत्व दिता गुरु ते आमी गुरूंक चरण सोडच्या ना आनी हें दासबोदांतन कल्लें मेळ्ळें आमकां श्रीराम मेळ्ळा आमी हें कनेक्शन केन्नाय सोडणें हें आयुश्यभर आसता तेमी तुमकां आशिर्वाद म्हणून समर्थांनी पुस्तक पेटयलें की हें चालू रावका आनी हाजें वैष्णव देवी 14 किलोमिटर चमकून वचना पडटा तें सांगतात भैरवनाथाल दर्शन घेवंका म्हणून तशी आत्माराम 5 फक्त समास आसत ते हाजे मुखावेले स्तर म्हळ्यार आत्माराम तें तांणी प्रॅक्टिकल सांगलें हें कशें करचें आत्माराम कशें मेळोवचो हाजे बद्दल तें आमी थोडे गॅप घेवन नंतर तें स्टडी करुया आनी हाजे सांगात आमी टच दवरया आनी म्हाका हांवें तुगेलें म्हळ्यार सांगूक वेळूय ना आनी कल सांगका म्हूण म्हाका कळना देवा श्रीरामा म्हाका न्ही उलोवच्या कळना म्हाका उलोवच्या लाव नाका ती हांव तुमगेलें हांव आराधनेन तूं नळीत बसचेंच म्हाका बाकीच मुखावेल सगळे जाण उलवती श्रीराम जय राम श्रीराम नमस्कार समज शिवांगी पाटील आणि आता आम्ही आमगेले मस्त रेस्पेक्टेड राजगोपाल मामाका विनंती करता की प्लीज तुम्ही व्हिडिओ ऑन करून उलयाती आणि वरले कोणागेले ऑडिओ आणि कले ऑन ना नमस्कार व्हिडिओ आणि नाका आता राजगोपाल मा प्लीज राजगोपाल माम आम तुमगेले आशीर्वाद जाय ती देवा तुमगेल व्हिडिओ आनी हें कले अनम्यूटय करा ती वॉयस
श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. ऐकू येतोय आता? भय भय येतं येतं येतं. हा. आज आम सगळ्यांक अत्यंत खुशी जाता आसा. आमगेले अत्यंत आदरणीय, अत्यंत प्रिय शिवांगी पाचे गेले विवेचन मालिका आनंद यात्रा तीन जे सुरू केलेलं आसा ती यात्रा आज संपन्न जाता आसा. शिवांगी पाचीने एक शिवसंकल्प घेतला. समर्थ रामदास स्वामींगेले दासबोधाचेरी विवेचन करका आणि ते पुस्तका बद्दल कोणाक परिचय ना तांकां थोडेपणी त्या ग्रंथा बद्दल ज्ञान मेळका या उद्देशाने तीन ही उपन्यास मालिका विवेचन मालिका सुरू केलेली आशिल्ली. मधमध्ये तो अनारोग्य अथवा आनी कसले वैयक्तिक व्यत्यय आयल तकी तिने एक जिद्दीने आज तय ही विवेचन मालिका तिने दवरलेलं आसा आणि त्या खातीर जावन मगल तर्फेने आणि कोण हे ऑनलायन आरे ऐकत असतात की तांकां सगळ्यांच्या तर्फेने हांव तिका अभिनंदन करता आणि आमगेले ग्रॅटिट्यूड एक कृतज्ञता व्यक्त करता. शिवांगी पाचे गेले प्रत्यक्ष जावन आयकूंच्याक कोणाक साथ जायनी तांगे खातीर जावन ह्या ग्रुपांतू थोडे स्वयंसेविकांनी तिगल सर्व विवेचनाचे प्लेलिस्ट तयार केलेले आशिल्ले आणि तेव्हाय हे ग्रुपांत घालून कोणाक प्रत्यक्ष ऑनलायन तिका आयकूंचे जायनी ते मागीर आयकूंचे अनुकूल कोण दिले तेमी ती त्या स्वयंसेविकांकय हांव म्हगेलो आभार व्यक्त करता. ह्या उपन्यास मालिकेत एक प्रसाद म्हणून ही जी आराधना तिने सुरू केलेली आशिल्ली ताचे एक प्रसाद म्हणून तिने सर्वांकय दासबोधाचे एक उत्तम प्रती तिने आमकां दिल्लेलें आसा. आणि ह्या पुस्तकांतून दासबोध मात्र न्हय मनाचे श्लोक आत्माराम करुणाष्टक हे पुरा आसा. हे तिने आमकां सगळ्यांकय तिने स्पॉन्सर करून दिल्लेलें आसा. त्या खातीर जावन मगल तर्फेने आनी तुमगेल सर्वांगेल तर्फेने हांव तिका धन्यवाद दिता. शिवांगी पाचेने केवल दासबोधाचेर मात्र न्हय मनाचे श्लोकाचे श्लोक घेवन प्रत्येक सेशनांतू थोडो वेळ मनाचे श्लोकाचेर आणि बाकी वेळ दासबोधाचेर अशी तिने विनियोग केलेलो आशिल्ले. हो घंटो जाले उपन्यास मालिका म्हाका प्रतिपंता येवचे जायनी कित्याक म्हळ्यार तुमकां तसो प्रति दीस हांव विष्णू सहस्रनामाचेर एक नाव घालता आसता. अनेक कमेंटेटर सांगले संस्कृतांत आशिल्लें भाष्य वाचून ताची नोट्स करून त्या मोबायलार टायप करून हेर दीस सकाळी घालका म्हळ्यार मस्त वेळ लागता. त्या खातीर जावन प्रति पंथान तिगेले प्रत्यक्ष जावन ऑनलायन आयकूंच्याक म्हाका सादी जायनी. केन्ना वेळ मेळटालो त्या वेळार हांव आयकतालो. आता तुमगे सर्वांगेले अनुमती घेवन या दासबोधा बद्दल थोडे मगल विचार हांव व्यक्त करता. महाभारता बद्दल अशें सांगिल्लें आसा यदि हास्ति तदन्यत्र
यन्ने हास्ती न तत् क्वचित. हे महाभारताबद्दल काढलेलं उद्गार जावन आसा. ह्या पुस्तकांतून अर्थात महाभारतांतून जे आसा त्या तुमकां आनी खंय पुणी अनेक पुस्तकांत तुमकां मेळूं फाव आसा जाल्यार हे महाभारतांत जे ना तें तुमकां खंय मेळचना अशी महाभारत ग्रंथाचे कौतुक केलेलें आसा. हें जे कौतुक महाभारता बद्दल केलेलें दासबोधा बद्दलय आमी सांगू जाता. हो जो उद्गार आसा हो दासबोधाकय अन्वय जाता. दासबोध ग्रंथ हांव बरयतना कसले पुस्तक हांव अध्ययन केल्लें खंयचे रेफरन्स हांव केल्लें हें तांणी दासबोधांतून सांगिल्लें आसा. आमगेले वेदांत ग्रंथ कितले आसा ती आमकां गोत तशी थोडी नांव आमकां गोत नातील नांव अनेक नमुने गीता हें पुरो वेदांत ग्रंथाचे अध्ययन करून ताचे सार सर्वस्व म्हणके तांणी आमकां दिल्लेलें आसा आनी तें दासबोध. दासाने अर्थात समर्थ रामदासाने आमकां सर्वांकय दिल्लेलो बोध शिकवण म्हळ्यार दासबोध. दासबोधा वैशिश्ट्य केल्लें अनेक ग्रंथ आसा ती ज्ञानेश्वरी इत्यादी अनेक ग्रंथ आसा ती जाल्यार दासबोधाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार हातूंत ज्ञान आनी विज्ञान हाचे समन्वय जाल्या. प्रपंच आनी परमार्थ हाचे समन्वय जाल्या. इहलोक आनी परलोक हाचे समन्वय जाल्या. समन्वय अर्थात रेकन्सिलिएशन, समन्वय अर्थात सिंथेसिस. दासबोधांतून अत्यंत सामान्य मनुष्याकय खंयची शिकवण जाय तेवय आमकां मेळटा आनी उच्च कोटी साधकाक कल्तक जाय तेवय मेळटा. प्रत्येक साधकागेले मनोगत समजून घेवन समर्थ रामदास स्वाम्यांनी आमकां ह्या महान ग्रंथांतून आमकां दिल्लेलें आसा. ज्ञानेश्वरीची मराठी जी आसा ती प्राकृत मराठी सहज जावन आमकां वाचल्यार कळना. एक ओवींतून थोडे शब्द आमकां कळटा ती बाकी शब्द आमकां कळना ती जाल्यार दासबोधाची मराठी अर्वाचीन मराठी जावन आसा. ज्ञानेश्वरी प्राकृत न्हय तेमी अत्यंत सुलभ जावन आमकां वाचील कुडले समर्थ रामदास आमकां सांगता ती हें आमकां व्हड येता. आतां हांव तुमकां ह्या दासबोधांतले थोडे सूत्र खंयची आमी आमगेल्या विचार उच्चार आचारांतून आमी हाडू प्रयत्न केल्यार आमगेले जीवन यात्राची एक आनंद यात्रा जाता. असो थोडी वाक्य असो थोडी सूत्र हांव तुमगेले मुखार दवरूंक प्रयत्न करता. समर्थ रामदास सांगता ते जेणे येथे आळस केला तो सर्वस्वी बुडाला. आलस्य लेझीनेस आज करची कामां फाय करची कामां परा अशी पोस्टपोन करता वचचें असलं आलस्य आमी कोरणे. कोण अशें आलस्य करता की तो सर्वस्वी बुडाला. ताका सर्व लौकिक दृश्टीने पारमार्थीक दृश्टीने ताका नश्ट जाता, ताका लाभ मेळना अशें ताणें सांगलें. वेदांत ग्रंथांतून संसार सोड वचकार ग्रह त्याग करकार अशी उपदेश दितले तसले संस्कृत ग्रंथ वेदांतांत आसता ती जाल्यार समर्थ रामदास इज डाऊन टू द अर्थ अत्यंत प्रॅक्टिकल जावन आसता ती आनी तेका म्हणटा ती जो प्रपंची सावधान तोची परमार्थ जाण. प्रपंचांत आमी आसता ती आमी संसारांत आसता ती आमी सावधान जावन आसता. प्रपंच आदी करावा नेटका. आमगे प्रपंच जे आसा तें सुरवें आमी वी शूड पुट द हाऊस इन ऑर्डर म्हणटा ती. तें केल्या शिवाय
कन्नडांत म्हणटा ती जगली हारे गगन म्हूण जगलेर जरी म्हाका उड्डूंक जायना त्यावेळेस हांव आकाशा पडची कशी. फर्स्ट आय मस्ट पुट द हाऊस इन ऑर्डर. प्रपंच करावं नेटका म्हळ्यार कसलें. मगल फॅमिली लाईफ, मगल लाईफ इन द ऑफिस, मगल लाईफ इन द कम्युनिटी, आमगेल सोसायटीन along with our neighbors, along with our fellow society members. हांत लागी जरी म्हाका समाजची घुमटायरी म्हाका राबूंक बेसीक इतला म्हाका कळना त्या वेळार परमार्थ हांवें समजून घेवच्याक सर्वम खलु ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मी हें परत हांव शिकूंक कशें वचचें. त्यामुळे आदी प्रपंच करावं नेटका. आमगेल फॅमिली लायफान फॅमिलीन कोण कोण आसता ती तांतल्याक बरें जावन आसता. एकेकडे हांव पळयलें आसा आवसू आनी पुतू तांकां उत्तर ना, अथवा दोग जाण भयण्यो तांकां उत्तर ना, भाव आनी भयणी उत्तर ना. अशी जरी परिस्थिती आसा कसलो परमार्थ अथवा कसलो ते स्पिरिच्युअल तांगेले तांणी प्रयत्न करचे. त्यामुळे मेक द बिगिनिंग एट द व्हेरी बिगिनिंग. चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणतात ते तशी सुरवेक आधी प्रपंच करावा नेटका. इफ यू आर ए हाऊस होल्डर बी ए गुड हाऊस होल्डर. इफ यू आर एन ऑफिस गोवर बी ए गुड ऑफिस गोवर. ऑफिसान सगळं लागी गोमटे करून आसचे. घार संबंधिक रिलेटिव्स आवसू बापूसू सिनियर सिटीजन्स सगळं गोमटे करून आसचे. अशें जरी आमी केल्यार आमकां परमार्थ शिकची योग्यता क्वॉलिफिकेशन आमकां मेळटा. त्यामुळे रामदास स्वामी आमकां प्रपंच सोड वसात म्हूण सांगना ती. संसार प्रपंच सांडून परमार्थ कराल तेणे तुम्ही कष्टी व्हाल इतलें गोमट करून सांगता ती. प्रपंच सोड तुम्ही परमार्थाक तुम्ही उडकी मारल्यार तुमकां कश्ट जातले. तशी कोरनाका ती. प्रपंच सांडून परमार्थ केला अन्न मिळेना खायला. प्रपंच सोड परमार्थाच केल्यार भूक जाता वेळी अन्न खंय मेळटा. त्यामुळे आमगे लायव्हलीहूड आमगे प्रपंच अधिकाक आमी लक्ष दिवंक. आवर फीट मस्ट बी फर्मली प्लांटेड ऑन द अर्थ. आवर हेड वी मे कीप इन द स्काय. आमगे मस्तक आकाशांत आसूं पुरो. इट मे टच द क्लाउड्स. जाल्यार आमगे पाय हे जमीन एरिया आसता दे मस्ट बी फर्मली प्लांटेड ऑन द अर्थ. अशी हांगेल जे शिकवण आसा अत्यंत सकारात्मक प्रॅक्टिकल आणि आमगेल नित्य जीवनाक संबंधित जावन आसा. दासबोध अंतकल सांगल्या समर्थ रामदास सांगता ती भक्तीचे योगे निश्चये पावती मानव. भक्तीचे योगे निश्चये पावती मानव. तो देव आमकां भक्तीनेच मेळटा ऐसा हा अभिप्राय ये ग्रंथी. त्या ग्रंथांत दासबोधांत सांगल्या केवल भक्तीनेच आमकां देव प्राप्त जाता. अशी अनेक सूत्र दिलेले आसा ती. ही थोडी सूत्र तुमकां हांव सांगता. जगामध्ये जगन्मित्र जिव्हे पासी आहे सूत्र. आम्ही जरी अजात शत्रू आमकां विश्व अमित्र विश्वामित्र सगळे विश्वांतून कोणाय वैरी म्हणना अजात शत्रू सगळ्यां लागीं बरें जावन आसता म्हण जरी आसल्यार आमी आमगे जिबेचेर कंट्रोल दवरका. जगामध्ये जगन्मित्र जिव्हे पासी आहे सूत्र. जिब्बे लागीं ते सूत्र आसा. जीब कंट्रोलान दवरल्यार आमी अजात शत्रू जाता ती सगळ्यां लागीं आमी मैत्र भावना आमकां दवरूं जाता. रामदास स्वामी मागीर म्हणटा ते प्रपंच श्रवण मनन आमी कोरका. श्रवण मनन हाचे बद्दल मस्त समर्थ रामदासांनी सांगिल्ले दासबोधांत. जाल्यार एक पंत श्रवण केलें अथवा मनन केलें हें नोकरो. गोमटे दृश्टांत दिवन समर्थ रामदास म्हणटा ती सेविलेंची सेविले अन्न
घेतलेची घेतले जीवन तैसे श्रवण मनन केलेची करावे. आम्ही एक पण जेवले म्हणून जेवणातील बैसनाती अथवा उद्दापिली ताण चालता वेळी म्हणून उद्दापनातील बैसनाती कशके आम्ही परत परत जेवता ते जेवका पडता उद्दापिवका पडता जीवन मळ उद्दाक तशीची श्रवण आणि मनन आम्ही परत 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 आम्ही बरका एक पण केल कुडले आम्ही सिद्ध पुरुष झाले अथवा आमका ज्ञान मिळले अशी नाही. हाट भरला संसाराचा नफा पहावा देवाचा हे अनेक सूत्र. आम्ही आमगेल संसार म्हणले एक बाजार मंडळील संसार म्हणले एक दुकान आम्ही मंडळल्या दुकानदारू प्रतिदिसू दिसा अखेरीक आपणा कितलं प्रॉफिट मिळले म्हणून तो लॅक करता. नष्ट झालं की मका आजकाल नफ मिळलं प्रॉफिट मिळलं म्हणून तो पळयता. तशीची आमगेल हे संसार म्हणले हाट भरला हाट मीन्स मार्केट बाजार हाट भरला संसाराचा नफा पहावा देवाचा. आम्ही आमगेल जीवनांतू आम्ही कसलं शांती करून घेतलंय प्रति दिवस आम्ही निदोच पुढे एक इंट्रोस्पेक्शन एक आत्म निरीक्षण आम्ही करका आयची दिस मगल कशी गेलो केवळ अर्थ आणि काम अंतुंच की धर्म आणि मोक्षाधिका काही थोडेपणे मग लक्ष वसगल्या अशी आम्ही विवेचन करता. नफा पहावा देवाचा. देव केन्ना आमगेले दैनंदिन जीवनांतू ताका आम्ही थोडेपणी स्थान दिता ते थोडे साहित्य वाचे ते साहित्य खंयचे भाशेंत आसूं बरो सत साहित्य संस्कृतांतू वाचका म्हणना खंयचे भाशेंत आसूं पावस जाल्यार निर्दोष कशी फुडें दासबोध आसूं बरो मनाचे श्लोक आसूं बरो ज्ञानेश्वरी आसूं बरो खंयचेय सद्ग्रंथ स्पिरिच्युअल लिटरेचर थोडेपणी आम्ही केन्ना वाचून आम्ही मागीर शयन करता ती त्यावेळेस देवाक आम्ही देवानीक थोडे लक्ष दिले जाता. हाट भरला संसाराचा नफा पहावा देवाचा. सगळं काही सुखी आसका संसारांतू म्हणस प्रत्येक मनुष्य कटपट करता. he may be a beggar, he may be a billionaire. जाल्यार प्रत्येकाला एक महत्वाकांक्षी कसली शांती मिळका आनंद मिळका. आणि समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात की जयास वाटे सुखची असावे तेणे रघुनाथ भजनी लागावे. कोणाक म्हाका सुखची जाय म्हण दिसता की ताणे रामागेल भजन करता देवागेल भजन करता. संसार सुखे करावा संसार सुखान करते परी काही परमार्थ वाढवावा. संसार सुखान करते जाल्यार थोडेपणी परमार्थाक स्थान दियाते थोडेपणी जाग दियाते अवकाश दियाते तुमगेल जीवनांतू. संसार सुखे करावा परी परमार्थ ताका थोडेपणी स्थान दियाते. परमार्थ अवघाच बुडवावा हे विहित नव्हे. इतले गोमटे एक आवसू बापूसू चेडवाक बुद्धिवाद दिता उपदेश दिता त्या नमनेचेरी समर्थ रामदास सांगता ती सुखान संसार करते कोणे ना म्हणते जाल्यार परमार्थ काही परमार्थ वाढवावा थोडे प्रमाणानपणे तुमगेल पारमार्थिक जो स्वाध्याय जप नामस्मरण इत्यादी असं हे वाडपाचे प्रयत्न कराते. कसले हांव करना हे बर नाही. परमार्थ अवघाच बुडवावा हे विहित नव्हे. संपूर्ण जावन परमार्थाधिकाक हांव लक्ष दिना अशी कोर नाका ते हे तांगेले एक उपदेश जावन आसा. एक पंत आमकां एक अहंकार येता मजमी ते हें साध्य आसा मजमी तें साध्य आसा जाल्यार समर्थ रामदास आमकां चेतावणी दिता ती हो अहंकार योग्य नाही. सामर्थ्य आहे चळवळीचा जो जे करील
देयाचा, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. खंयचेय करताना देवाक लुकडास करनो आम्ही करका, तागेले आमकां एक बॅकिंग, तागेले एक सहकार आम्ही घेवनो, ताका विनंती करनो, ताका प्रार्थना करनो. आम्ही एक कार्यक्रम, एक शुभ खंयचे एक प्रोजेक्ट आम्ही हातान घेवंका. सामर्थ्य आहे चळवळीचा, आवळो एक लीडर जावन आसा म्हणया, अथवा मस्त एक मनुष्यबळ, मॅन पॉवर म्हणटा ती मदलाक आसा, पैस आसा, अशी आम्ही गर्व करची नाही. भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे, बॅकिंग देवा गेलास का, अशी हेवय एक सूत्र समर्थ रामदासाने हांगा दासबोधान दिलेलें आसा. अनेकडे समर्थ रामदास म्हणतात ती, साहेबाग मुखारी आम्ही लोटांगण घालतात ती, साहेबासी लोटांगणी जावे, तेकल म्हणतात ती, साहेबास लोटांगणी जावे, नीच सारिके व्हावे आणि देवास न म्हणावे, हे कोण ज्ञान. ऑफिसांत आमकां इन्क्रिमेंट जाय, प्रमोशन जाय, अशे एक दृष्टीने आम्ही पैशा दृष्टीने अथवा पोझिशन हैसियत म्हणटा ती, त्या दृष्टीने व्हड मनुष्य आसा, वी शुड नॉट हांजी कर नये. देवाक प्रायोरिटी दिवंका, देवाक देव ना म्हणजे हे एक भूषण म्हणून थोडं जाण लेखता ती. इन इंटेलेक्च्युअल केन्ना हांव देव ना म्हणटा, अंधश्रद्धा म्हणून प्रत्येक निराकरण करता, आय एम सपोज टू बी एन इंटेलेक्च्युअल, अशी नाही. साहेबासी लोटांगणी जावे, साहेबाक व्हड मनुष्याक हांजी करचे आणि देवास न म्हणावे, हे कोण ज्ञान, हे खंयचे ज्ञान. अशी अनेक दासबोधांत आमकां रत्न मेळटा ती, ते पुरा काय सांगवात वेळ ना. तेमी ते असले हे अमूल्य दासबोधाचे एक अत्यल्प परिचय आमकां शिवांगीपाचेन कोण दिलेले आसा. तावळा म्हणके अनारोग्य अथवा आणि वैयक्तिक काही अडचणी हे पुरा आसून सुद्धा तिने आज थाय जी आनंद यात्रा चल्लो न्हू म्हणलेले आसा. आम्ही एक आमची कृतज्ञता व्यक्त करता ती, आणि तशी जी भगवान शंकर देवा गेल्या आशीर्वादाने आमगेले दिव्य भव्य गुरु परंपरे गेले अनुग्रहाने आणि आमगेले सद्गुरु श्रीमंत सद्योजा शंकराश्रम स्वामी गेले आशीर्वाद अनुग्रहाने शिवांगी पंचक उत्तम आरोग्य प्राप्त जावं, दीर्घायुष्य प्राप्त जावं आणि तिगल हाताने अशीच मुखारी विवेचन करचे संधी प्राप्त जावं, असले कार्यक्रम मुखारी जावती म्हणून शुभेच्छा सदिच्छा व्यक्त करणं. आणि आज म्हाका हे थोडो वेळ उलोवच्या काही अवकाश दिलेल खातीर हांव म्हाका आभार व्यक्त करणं. म्हाका हे थोडे शब्द संपन्न करता. धन्यवाद. जय शंकर. मम्मा भोगम चल मम्मा. मी ऐकत शेजारशिलाय मंदिरचा भोग भक्त झालाय आणि बदलची कल उडासत ते होमिओपॅथिक गोळी येवपाक इतले समजता तरी कितली इफेक्टिव्ह असता ती, तशी आमगेले तुम्ही सांगिल ते लगेच ते तितले फाटी ग्रंथांत उरले ते मुख्य अशी फटफट काढून सांगिले एकदम मना लागले आणि खूप खुशी जातात. मस्त धन्यवाद. धन्यवाद सगळ्यांगे लेखाचे. नमस्ते. धन्यवाद राजगोपाल मामू, हा, धन्यवाद म्हणे. हे धन्यवाद. सगळे समर्थांक म्हळ्यार हे सगळे समर्थांक प्रेरणेन जातात आणि ते करून घेतात. आय एम जस्ट लायक अ माईक, जाल्यार माईकय समज का म्हळ्यार लोकांक ते पावता न्हय, तेका सांगतात ते तितली मगल जबाबदारी. आता
ಮಾವಿನ ಕುರ್ವೆ ಅಮಿತಾ ಪಚ್ಚಿ ಉಲ್ಲೇಖಲಿ आणि ताचिगेल नंतर तुमन कामत पची तुम्ही तयार असती अमिता पचिगेल जायना पुढे आता अमिता माविन कुर्वे. जय शंकर. प्रथम हांव मातसो सगळ्यांक आभार मानता आणि ललित काकाक पहिले की मगल हांव रिटायरमेंट जाल्ल्या क्षण फेब्रुवारीन सुरू जालें आणि हांव फेब्रुवारीन रिटायर्ड जाली आणि मार्च म्हयनो म्हाका ह्या विवेचनाचो लाभ मेळ्ळो. शिवांगी पाची मस्त मस्त धन्यवाद तुका. गुगल हे विवेचन आयकून मगले एवरीडे लायफान सुद्दां मस्त चेंज जाता. गल जालें कसलें पूण म्हाका सांगूंक जायना पण आय एम एक्सपिरियन्स आणि इतून थंय म्हाका खुशी जाता. गुगल तें आयकना फुडें आमगेलें एक डिसिप्लीन जालें लेगीत मंगळार आनी दसारा एवरी टायम आयकुचें. आतां हल्ली तिके जायनाशिल्लें जाल्यार हांव गुगल युट्यूबार सगळें आयकता. आणि दुसरें म्हळ्यार इतलें तुका कलकल प्रॉब्लेम जाल्ले तरी सुद्दां हो एक अद्वैत ग्रंथ हो आणि तो आमी कंप्लीट केल्लो. 28 वर्सांक का होईना पूण कोमटें करून कंप्लीट जालो. सो मस्त आभार तुका. आणि ललिता काकाय आभार म्हाका इंट्रोड्यूस करून दिला तूं आणि मुखारीक जाल्लें. मेन म्हळ्यार हांव कल शिकली ह्या ग्रंथांतल्यान म्हळ्यार गुगल विवेचन आयकून की अखंड नामस्मरण करचें. पयलें आमी करतालीं जाल्यार मदेंच हांव विसरता तो गाडी गुरू शक्ती म्हाका उगडास करून दिता की अखंड नामस्मरण करता राब आणि तें मगल हातान आतां जाता. आणि नेक्स्ट म्हळ्यार एक देवाक सरेंडर जावचें जशी अहंकार नासतना समर्पण की रात्रीचें एक समर्पण करून जाल्यार हे देवाक कलकल आज केल्लें आसा तें सगळें गुगल चरणान हांव अर्पीत करता. हें एक हांव मस्त त्या दासबोधांतल्यान शिकली. आणि हें तूं म्हणेल गादी शिवांगी पाची मस्त आभार की ग्रंथाचें हें कनेक्शन बरें का म्हणून अगदी रायट टायमार तूं आमकां सगळ्यांक हें बूक दिल्लें आणि हांव सोडना हांव परत वाचचें असो कारण म्हाका तें परत परत वाचना फुडें कळटा समजी. आतां परिचय जाल्लो जसो की राजगोपाल भट मामान सांगलें की हो परिचय जालो आणि म्हाका शुअर आसा की हांव वाचन जालें हाडल्यार हांव फोन दिता आणि तूं म्हाका मस्त समो एक्सप्लेन करतलें. सो जरूर धन्यवाद. जरूर. हॅलो मस्त सगळ्यांक धन्यवाद and wishing you and your family tons of happiness and good health forever. धन्यवाद अमिता. थँक्यू अमिता. बघते कोण सांगले मग. आणि आता काम असतं तुमन पची व्हिडिओ ऑन करता. नमस्कार. शिरोराम स्वामी समर्थ चरणंतु नमस्कार करून నేను ఐచికూరు शिवांगी पटेल साष्टांग नमस्कार करता. सम ऐक ना मग. आज स्वामी समर्थ नक्की उलूमच्या जायचं 1 मिनिट सम ऐकना तिके त्यांना तिके करी फोन तिके ऐकत करू जायचा कला बुक जावं जाऊ म्हणू कला बी असणारी हा समर्थ सामस video होईल समर्थ सर शिल्पू एक सेकंड.
साष्टांग नमस्कार करता आणि म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्मार इलेल्यान निघेले वेणी शिलाताई कोप्पेकर यातून ह्या जगांचो जाल्यार हांव तिगेर उरदास करता सर त्यान म्हाका हांगा तुमगेले पुरायजनालय हें मेळ्ळें संपर्क जावन सत्संगांत म्हाका भाग घेवचें मेळ्ळें आमगे गुरुजन्माचें कसं पुण्यशें पुरो म्हाका जाल्यार हें दास बोध आमकां हांव म्हळ्यार आमगेलें सांगताना आमकां आयकनूच आशिल्लें बॉम्बेन वायडीतल्यान आयले मागीर म्हाका कळ्ळें की समर्थ रामदास सालानी आसा म्हणून हांव कर्नाटकाचो जाल्यार दास बोध मनाचे श्लोक अशें आयकलेले जाल्यार आतां हांव समज एक्सपिरियन्स घेतले जाल्यार हें एक वेळार सांगून हें करचें घडी घडी हें वाचून मनान पोरमेन आमकां हें जावता आनी सांजपान हांव हें करता आशिल्ली रामनामाचें मस्त करता आशिल्ली आनी म्हाका मस्त वेळ म्हाका हें आयलां दृश्टांत जाल्लेले जाल्यार त्या वेळार म्हाका पावना आनीक हांव सिडीचे सकयल स्टेपा लागीं वता आसतना म्हाका एक्सपिरियन्स म्हाका कळटा निर्मलांचो की आनीक हांव मस्त प्रयत्न करता म्हणून जपाचे अखंड नामस्मरण पुरो जालें तितलें हांव ट्राय करता आसा पळोवता आनीक म्हाका आनी कितलें कशें जातलें म्हळ्यार नशिबाक कसो आसा म्हणून जाल्यार शिवांगी पाचेले हें बोध आनी तांगेले लेक्चर आयकून तांगे ते टिचींग स्टायल एक लेन वरान 2 वेळा सांगून दृश्टांत दिवन हें करता ते एक्सपिरियन्स तितलें ते डेडिकेशन रियली एकदम ह्या प्रायोरिटान करचें मस्त म्हाका म्हळ्यार खंयची वर्ड घालता म्हणून कळना तशें म्हाका फील जाता सर म्हळ्यार हें करता तेन्ना आमचे कडेन आमगे मनाक अंडरस्टँड जावन घेवन आमी कशें हें करता म्हणून देवा नामस्मरण करता रामाले कशें करता म्हणून निगेल भाग्याचें सांगता हांव इतल्यांच आनीक कसो म्हळ्यार आतां तांकां शिवांगी पाचक हें आनीक तांगेले आरोग्य लायक दिवन हें आयुश्य दिवन हें आनीक मुखार तांणी सगळ्यांची कसं प्रवचनांनी दिवची हें करता म्हणून निगेल आशा इच्छा आयकूच तशें आम्मा करून देवान ताकत दिवता म्हणून आनी कशें धन्यवाद करचें म्हणून म्हाका कळना इतलें तांणी हें केलां म्हळ्यार हांव नुस्तें एक उडयत हें न्ही स्पीच आनी दिवन म्हाका कसलें जाता 4 जाणां मदीं धरून हांव मस्त वचना एकदम घरेलू बायल मनशां हांव त्यान म्हळ्यार कसलें उलयलें आनी चुकीचें असं म्हणून जाल्यार तुमी हें करात म्हाका माफ करात नमस्कार धन्यवाद मग પછી સમજ આલે અને કડે રાત તમે આઈકून जाते मला आणि तुम्ही काही पण तुला तरी गमतय झालं सुमन पाची तुम्ही मध्ये तुम्ही म्हाका आशीर्वाद दिले न्ही बरें दिसलें आता तुम्ही काय करूया आणि आता उषा कल्याणपूर आणि त्याच्यानंतर प्रज्ञा नायक आता उषा कल्याणपूर शिवांगी पाटील बहिणी आम्ही 3 कल सांगचे ऐकूया उषा धन्यवाद ललिता शिवांगी मगल ओढ बहिणी ही मगल आईच ती मलाई जागे नसती असं इतका मस्त मानता आणि तिगल डेडिकेशन त्या भक्ती इतलेस म्हाका ताचे एक अंश पुणी मेळ्ळ्यार पुरो हांव म्हाका मेळटा म्हूण दिसता हांव त्या प्रयत्नांत आसा तिणी म्हाका ह्या मार्गार लायल्या त्याच खातीर मस्त धन्यवाद तिगल सकाळी तिने म्हाका एक नेम लायला सकाळी उठवून राम हृदय म्हणचें सांजेचें आमगेलें भीमरूपी महारुद्र स्तोत्र मागीर रामरक्ष म्हणचें
तो नेम हांव चालूच दवरला ताच्यान म्हाका इतलें बरें दिसता तिगले हे विवेचन मस्तपण म्हाका 7% दवरूंक जाय न्ही तरी सुद्दां म्हाका कल म्हणटात तिगल ते हे म्हाका मनाक मस्त भावता असं प्रत्येक ती कल सांगता ते हांव आयकूच प्रयत्न करता चिंतन मनन करचो प्रयत्न करता आसता आनी ताचे म्हाका मस्त बरें दिसता असं तिणें केन्नाय ती सांगताली म्हळ्यार समर्थांगला विवेचनान केन्नाय सांगताली की रात्री न्हिदवचे वेळार दिवसाचे कल्ल तुमगेले आसते न्हिदवचे पयलें रामाचेर सोंड सोडचें जालें आयज दिवस जाल्लो आनी दुसरो दिवस सकाळी नवीन सूर्य उगयलो तशी आमी नवीन दिवसाक सुरवात करता आनी त्या दिवसाचे आयचो दिवस आमी कशी हसता खेळताची देवाक उडास करताची ऑल द टाइम बॅक ऑफ द माइंड देवाक नांव आसता मनाक त्या घेवनूच आमी कशी आमी आमगेले कर्तव्य दिवस कशी पार पडतात ते म्हाका ती मस्त शिकयलें कित्याक हांव मस्त शिकलें मस्त धन्यवाद आणि तिने इतले सातत्याने अगेन्स्ट ऑल द ऑड्स तिका फिजिकल कल्पाक तिका त्रास जालो अजूनही जातच तिका तरी तिने का नेम सोडली आनंद यात्रेच्या प्रवासान ती चालूची पापत तिथे आमकां सगळ्यांक वट्टू घेवन प्रवास करता आसत आनी करता आसतली मुखारी धन्यवाद धन्यवाद उषा तर प्रीतीन सगळं सांगितलंय मस्त लागलं मला आणि आता प्रज्ञा शिवांगी पाटील चली ती उलयतली या मग हा नमस्कार सगळ्यांक हांव शिवांगी पाटील होड चल्ली प्रज्ञा नायक हांव बोरिवली वचता आनी हांव आय एम अ वर्किंग वुमन जाल्यार म्हाका मस्त पंकल म्हाका तुमगेले जे टायमिंग आसता ते आय कॅनॉट पार्टिसिपेट इन द तुमगेले जे झूम मिटिंगान त्या वेळार म्हाका अटेंड करूं जायना जाल्यार हांव नंतरी युट्यूबार आनी आम्मागेल जे गले दासबोधा विवेचन आसा ते पळयता आतां आम्म म्हळ्यार म्हगेल आवसू म्हाका सान दोनू दिन म्हाका पळयले आनी आमगेले सान दोनू आम्माक दासबोधाचे हे पारायण हे ते करचे अभ्यास आसता त्यामुळे आमी सान आसतना दोनू हे कानार पडटा जाल्यार कल जाल्यार हाची दासबोधाच प्रत्यय जो आसा न्ही तो प्रत्येकाक विंगविंगड येता म्हळ्यार आतां इतलें वर्स ह्या संवसारान काडना फुडें म्हाका प्रत्यय आत्तां येवचें सुरू जाला आनी त्या वेळार दासबोधान जें मार्गदर्शन केल्लें आसा ताचे आतां ऐन म्हळ्यार आतां बरे वेळार म्हाका हें मार्गदर्शन मेळ्ळें कारण कल जातालें कावळ आमी सान आशिल्ली आनी कल्ले म्हणटरी आमगल आम्मा पूण ते कल म्हणटात तशी घरकी मुर्गी दाल बराबर म्हणटात तशी थोडे ना म्हणटरी आमचल्याक जाता जाल्यार कल जाता आत्तां केन्ना आमकां संवसाराचो कले चटके बसतात ती प्रत्यय येता त्या वेळार हिम्मत करता की आमकां कोणें तरी मार्गदर्शन करतल आसच आनी तें मार्गदर्शन कितलें म्हत्वाचें आसा हें आत्तां प्रत्यय येता आतां दासबोधाचें मोगल जें इंटरप्रिटेशन आसा कावळ दोन हांव एक्चुली म्हाका जॉयन जावचें जाय न्ही त्यामुळे तुमी सगळ्यांनी कल म्हळ्ळ्या म्हणून म्हाका वचना जाल्यार आय बीन आतां म्हाका थोडेशें म्हाका जें कल दासबोधा बद्दल दिसता तें म्हाका सांगपाचें दिसता हातूं कल जाता दासबोधान न्हू जरी समर्थ रामदास स्वामी हे संन्यासी आशिल्ले जाल्यार तांणी इतले शिस्तीन तांगेल जो तांगेल डेली कारभार आशिल्लो इतले ते शिस्तीन करताले म्हळ्यार तुमी तांगेल चरित्र खंय वाचल्यार कळटलें की सकाळीं उठून समखून तांगेल म्हळ्यार संवसार जो कले आशिल्लो सान जाल्यार सान संवसार तो समखून करचो आनी ऍट द सेम टायम ज्ञानय मेळोवचें म्हळ्यार वाचन करचें कले कोणाले दुसऱ्यांगेर कले सांगिल्ले संतांगेर वाङ्मय वाचचें किंवा दुसऱ्यांनी कले कोणाल प्रवचन आयकुचें त्या काळार जे संत आशिल्ले तांगेर सहवासांत वचचें आनी प्लस ऍट द सेम टायम तांणी अशी म्हण न्ही की लोकांक फक्त अध्यात्म
करा ती, कारण त्या वेळा परिस्थिती अशी आशिल्ली की रामदास स्वामी आशिल्ले त्या वेळारी अशी परिस्थिती आशिल्ली की आमचो जो समाज आशिल्लो एंटायर इंडियन समाज सुद्धा आणि जास्ती करून महाराष्ट्रान जो समाज आशिल्लो तांकां मुघलांगले किंवा हांगल मस्त ऑपरेशन आशिल्लें, मस्त दाबून व्हरताले तेमी ती तांक जागृत करचे म्हणून नुसते अध्यात्म दृश्टीन जागृत करचे न्ही तर तांगल डिग्निटी तांगल सेल्फ रिस्पेक्ट हे जागृत करचे खातीर आशिल्लें. निमित्तानी दासबोधान हेंवूय सांगला की मनशाने मूर्खाचे लक्षण म्हणटा की कशी वागू नये, आम्ही चार चौघात वतन आम्ही कशी वागू नये, आमगल कशी सामाजिक आम्ही समाजात वावरतात आम्ही कशी राबता हे सुद्धा त्यांनी सांगलं. ऍट द सेम टाइम आणि कल असता आमगल आमगल जे हे असतं म्हळ्यार जे सतत हे असतं ते आम्ही व्यवस्थित संसार आम्ही व्यवस्थित केलो की कोणाले ठाऊन आमकां उलोवंक कोणे आमकां उलोवं नये किंवा आम्ही कोणाले हातून कोण नाही, व्यवहार व्यवस्थित केल्यारी एक सूख असता, आम्ही घार येना पडे आम्ही मोकळे असता ती आमगल जे आध्यात्मिक जीवन असं ते जगूक आम्ही मोकळे असतात. एक पण ते कोण जायना पडणे घार येना पडे आमगल आध्यात्मिक आमगल कले नामस्मरण म्हणा आमगल कले कोणाक सांगा ती एक संतांगल कले ऐकूचे वाचचे तें करचे नामस्मरण करचे मेडिटेशन करचे आणि आम्ही कल आसा ती म्हळ्यार कल जाता की संसारात जे कले आमकां चटके बसता तांकां जावन आमकां दिसता की हे दिस इज ओनली फॉर अवर गुड आमगल कले समाजातून जे कले आम्ही आसा ती ते म्हळ्यार आम्ही नाही हांव आसच हो समाज असो हे आयुष्य असो ते इट इज ओनली ते एक हे म्हळ्यार एक नेवान आसता म्हाका मगल आध्यात्मिक प्रोग्रेस कोरून घेवच्याक ते पुरे आमकां चॅलेंजीस येता ती कोणाक फिजिकल फायनान्शियली इमोशनल चॅलेंजीस येतात आयुष्यात दॅट इज फॉर अवर बेसिकली फॉर अवर आध्यात्मिक प्रोग्रेस आणि आमकां जे कले हे आयुष्य मेळ्ळें हे शरीर मेळ्ळें ते पुरे आमगल आध्यात्मिक प्रोग्रेसा खातीरच मेळ्ळें आणि जे कले जातात ते देवान कृपेने समर्थाल कृपेने ते जे कले आमकां मेळटा ते पुरे आमगल आध्यात्मिक प्रोग्रेसान खंय कोणी कॉन्ट्रिब्यूट करताच आसता. आता हेंच पळयात न्ही तुमी कोण कले आमी एकमेकाल कले परिचय सुद्धा ना जाल्यार वी हॅव कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी म्हाका तरी दिसता की खंय कोणी आमगले एक जे ध्येय आसा ते एक आशिल्ली ते आमी लागीं आयल्यात आणि कोणाले कोणी आमगल प्रत्येकांगले थोडे का जायना की दुसऱ्यांगल एकमेकांने आध्यात्मिक प्रोग्रेसान कले कोणी वांटत तेमीच आमी लागीं आयल्यात ती तेमीच आय एम रियली ग्रेटफुल की अशी हे मेळ्ळ्या आणि दासबोध आतां मग लांब म्हणसर म्हाका केन्नाय म्हाका कसले वांट आयले म्हणा आय गो टू हर अँड अप्रोच हर अँड शी गिव्स मी हेंच म्हणटा हांव केन्नाय की नामस्मरण कर कल्ले तुगल कल्ले जे आसा तो देव आसा देव तो आम्ही म्हणतात न्ही देव सदा सर्वदा देव सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे म्हळ्यार तो देव पळयता आसा की आम्ही कल प्रयत्न करता आसा ती तो देव पळयता आसा आनी ताचेच ताका भारी कौतुक आसा तुपेक्षी कदा रामदासा भिमानी म्हळ्यार तो केन्नाय सोडून दिना आणि ताका भरपूर आमगल कौतुक आसा आमगल अभिमान आसा म्हणूच तान्नेची जावन हे जे कले आमगल कले झुमाच ग्रुप म्हणा किती छान आनंद बोलते बघ यात्रा ग्रुप प्रज्ञा. म्हणा हे दासबोधाचे आमकां जे कले हो आमच्या थंय पावयले माझा ते फोन आमकां आला मेळचे सुद्धा एक इट इज व्हेरी वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव दिस नाजाल्यार प्रत्येकाक मेळना आणि आंबा म्हाका खरें दिसता की आमी आतां दिस इज नॉट द एंड ऑफ अवर सेशन्स आतां दोन आमी वी शूड ईच वन ऑफ अस शूड सी दॅट आमी हे जे किती कले आमकां सुंदर ह्या बोल. दासबोधा सेशन्सान हांव मेळ्ळ्या ते वी शूड स्प्रेड इट हे एक मनशाला दवरची वस्तू न्हयची हे आमी सगळे कडेन आमगल फॅमिलींत म्हणा आमगल चेडवा लागीं आमगल चेडवांगल जे फ्रेंड्स आसा ती आमगल जे फ्रेंड्स आसा ती आमगल इट इज हे जेन कॅन इट विल बी अ कम्युनिटी थिंग हे जे दासबोधाचे पारायण म्हणा हातूंत जे वॅल्यूज आसा ती
जे केलं म्हळ्यार अध्यात्म सुद्धा कोरका प्लस हे शरीर सुद्धा हे हाची सुद्धा अशी नमुने जपका व्यवहार पळोवका सगळे कोरका आणि ऍट द एंड ऑफ इट म्हळ्यार केन्ना हे शरीर सोडचे वेळ येतली अशी नमुन्यान वचका की आमकां अटॅचमेंट असू नये कळ्ळे की हांव केल्लें म्हगेलें कर्तव्य केल्लें आज जाल्लें ह्या शरिराची वेळ आयली वचची तेमीत आमी वतत ती आणि जे केल्लें आसा तो देव असो पळोवन घेतलो तो आत्ताय आसा त्या वेळारय आसतलो आणि ताजे नंतरय आमकां सांगाती कायम आसतलो हे आमी केन्नाय विसरचना तेमी ती हे जे केलें आसत दासबोधान समर्थांनी जे केलें उलोवन दवरल्या सांगल्या दॅट इज नॉट फॉर हिमसेल्फ ते संन्यासी आशिल्ले पण तांणी जे सांगले ते तांगेले जे कले हे मागले आमगल देशा खातीर आमगल धर्मा खातीर कळतं म्हाका आमगल जी पिढी येवची आसा तांगल कल्याणा खातीर आनी नॉट फिजिकल कल्याण तर आसची देशाच केन्ना आमी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट आमगलो स्वतालो सगळ्यांगल आमी जपतली तेन्ना एक खुशाल म्हणटात तशी एक समाज तयार जातलो एक खुशाल आणि निर्भीक देश समाज देश जातलो ते जर समाजाचे आणि प्रत्येकाक केन्ना आमगल सगळे जे फिजिकल नीड्स आमगल पूर्ण जावन आणि एक सॅटिस्फॅक्शन असता की देव असो दितलो तो आमकां केन्नाय कले कमी पडू दिसना त्या वेळार जे आमगल असता तेन्ना आणि आमगल कर्तव्य आमी एक निष्काम भावनेन आमी केन करता ती त्या वेळार ताजे जे सॅटिस्फॅक्शन आसा सगळ्याचे मेळ न्हू आय रियली बिलीव की एक मोगोंट समाज तयार जातलो जात आस आणि हान तू जे कला आमगल खारीच वाट आसा आमगल कॉन्ट्रिब्युशन आसा तांकां जाय आमी कोरका प्रत्येकानी कोरका तेमी ती हे जे केले दासबोधाचे आसा प्लीज डोंट कीप इट टू योरसेल्फ हे भायर वच्चे खातीर आसा हे ज्ञान जे आसा आमगल जे केले इतले गोमटे जे केले आसा दॅट इज नॉट टू बी केप्ट विथ अस दॅट इज टू बी शेअर्ड विथ अदर्स आणि आमगलवारी आमकां जो आनंद मेळ्ळो तो दुसऱ्यांक मेळ्ळो हीच अपेक्षा आसा सगळ्यांनी देवाक कल्याण जावो म्हणूची अशी मगल प्रार्थना आसा आणि धन्यवाद शिवांगी पाजी ग आम्हाक की इतले म्हाका सांगून तरी दिल्ल्याची आणि इतले लोकांक सुद्धा इतलो आनंद दिलो इतलो भरभरून दिले त्यांनी ती मस्त मस्त नमस्कार आणि थँक्यू थँक्स प्रज्ञा गमते करता मी मग आणि आता शिवांगी पाची तुम्ही उलयाती हांव म्हाका थँक्स घेवन सांगची आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हांव कडेर ग्रुपारी घालता पोस्ट करता आणि आज शिवांगी पाची उलोवप आनी कडेन म्हळ्यार आरती म्हणचे आनी कल्याण करी कडेरी ताची आरती जायना फुडें ते कसाय जावन प्रज्ञ म्हणटली कडेर हे सभाकार समाप्ती प्रार्थना आनी करचेच न्हू त्या खातीर आज आमी कंटिन्यू करुया शिवांगी पाची तुम्ही उलयाती आनी म्हाका एकांगेर मात हांव मुख्य सांगचें हे युट्यूबार घालूक मुख्य आमकां शिवांगी एक स्टुडंट तिने काम करून त्याच्याक पळोवन तो लागीं आशिल्ले हांतू हांतू जालो थंय येवन थंय स्टडी करताली त्या जाल्यार त्या वेळार शिकोवन तागेले सगळे शाळेची गमते जाल्ले आनी आतां तो तागेले हळी हें तातूंत करताय ताका मारी तो मस्त हेल्प करता आमगेले सगळे शिवांगी पाचे सगळे रेकॉर्डिंग्स शिवांगी ताका पेटोवन आमी तो त्या गमते कोण युट्यूबार घालता दॅट इज ऑल्सो व्हेरी नायस आनी ती ताकाय एक गमतेंची एक अवकाश मेळ्ळा त्या खातीर ताका मस्त आमकां शिवाकय मस्त धन्यवाद आनी व्हडलें कितें हांव कडेर पोस्ट करता आतां शिवांगी पाची जय शंकर आज ही एक नमुन्याची खुशी जाता असं मस्त दिवसान म्हाका केन्नाय हे फीडबॅकाची गरज आशिल्ली की तुमी हांथान कल घेता असं तें आज तुमी म्हाका सांगलें खुशी जाली म्हळ्यार सगळें केल्ल्याचें समर्थांक हांव समर्पण करता तें
आम सगळ्यांक तांकां आमी हें दिमकां मगल कल्लयतान तूं मांडटना हांव फक्त एक कल म्हणटा ती मायकशें आसा तावळ मळेल वरी हां पण ते मायकय सम दवरची जबाबदारी मगल न्हय मायक सम दवरची जबाबदारी मगलच हां आतां आज ही समापन म्हळ्यार कसलें एंड करचें बाय ना द शो मस्ट गो ऑन द लायफ मस्ट गो ऑन आनी आमगेले बर्ट्रंड रसलान सांगलें की म्हळ्यार मॅन इज इम्पॉर्टंट ओनली इन द सेन्स दॅट ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रिवियस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन हांव केन्नाय सांगता वी आर स्विमींग अगेन्स्ट द करंट आत्तां आमी हिमालयाच पायथ्याला आयल्यान ती इतली येवन आतां पीक चडचेस तें आत्मज्ञान आमकां मेळोवचेंच ताचे खातीर मेळ्ळेले कले हें करचें ना जाल्यार ही मनाचें उन्मन करचेंच दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळे अनुभव मनाक येतात आतां आमी थँक्स गिवींग म्हणटा ती सगळ्यान जास्ती थँक्स हांव मगल मनाक दिता कित्याक म्हळ्यार त्या मनाचे व्हेहिकलान थावन विवेकाक ड्रायव्हर घेवन आमी हांगा थंय येवन पावल्यान ती आतां कल स्वाम्यांक निरोप दिवचे वे समापन म्हणून ना हें जें आसा तांगेल चरणाचेर हांव अर्पण करतां सगळ्यांगेल वतीन हां आनी निरोप दिवचे ना ताचे खातीर एक पद म्हळ्यार हें पद स्वामीजी आमगेले सद्योजा शंकराश्रम स्वामी अंधेरी सभेंत आयिल्ले त्या वेळार तांकां निरोप गीत म्हणून दिवचें एक प्रथ आसा त्या बद्दल म्हाका मनांत विचार येतालो इत्या निरोप दिवचो म्हणून तें हांवें हें केलें आनी सगळ्यांक थँक्स तुमकां आनी ऑलवेज आय एम अवेलेबल लुट्टून वरात ती हांव सांगता लुट्टून वरात जे काय आसतें आनी परत परत आमी घेवया सेशन्स आत्माराम करया बाकीच सगळें करया आनी आमकां आत्मज्ञान मेळ सरी बचेंगे तो और भी लडेंगे हां एकामेका साह्य करू अवघे धरू सुपंत आतां हांव ते स्वाम्या निरोप गीत एक म्हूण दाखयतां एकची आनी कड्डेरी आरती म्हणटा निरोप इत्या घेवंका तुमगेल स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू जीव भावान आमी तुमकां आपयले शिव भावान तुम्ही धांवन धांवन आयले जीव भावान आमी तुमकां आपयले शिव भावान तुम्ही धांवन धांवन आयले गुरु भावान तामकां स्थित कोरून तुम्ही गुरु भावान तामकां स्थित कोरून तुम्ही अलगद सहज बसले अंतरांतू सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू हांव मगल म्हाका नाका स्वामी आनी नाका हांव मगल म्हाका नाका स्वामी आनी नाका निखळ आनंदाचो स्पर्शू जाला अंतरांतू रंध्र रंध्र आमगेल आजी पुलकीत जाल्ल्या प्रेम रंगी तुमगेल्या सहजची रंगल्या दोरी नातील बांदून घाल्ल्या तुमकां अंतरांतू सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भवसंकटात प्रीद हे तुमगेल स्वामी प्रत्ययाक आयले स्मरण मात्रेन तुम्ही प्रत्यक्ष जाल्ले नाभी नाभी भिवू नका नाभी नाभी नादू घुमता अंतरांतू सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू मागीर निरोप इत्या घेवंका तुमगेल स्वामी सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्वामीजी सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू श्री गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः ओम श्री मात्रे नमः ही चंचळ माता आमगेली
तिगल्या व्हेकलांत आमी बोटींत बसल्यान ती प्लवनाम संवत्सराधून सुरू केलेलं मी आता शुभकर संवत्सराचं 2 संवत्सर म्हणजे 2.5 वर्स जाली आणि हांतू आमकां स्वाम्यांनी सुद्दां प्रेरणा दिलेली हें करी म्हण तेमी थंय करू घेतल्या तेमी ते हें जें आसा तें सगळें आमकां सगळ्यांक वतीने आमकां सदोजा शंकराश्रम स्वाम्याल्या एज वेल एज श्री समर्थ रामदास स्वामी आनी तांत तशें रामतत्व तें वट्टू एकच आसा निश्चळ परब्रह्म हें एक आसा ताका चित्ते सुद्दां विंगड द्वैत नाच हो अद्वैत आनी आमकां अद्वैत जावंचें आसा आमकां तांतू एक जावंचें आसा तांतून वीर्ण वचचें आसा आनी वीर्ण वचना पळय आमगेल्या मनांत जेन्ना उन्मन जातलें त्या वेळार तें उन्मनाचें एक नमुन्याचें वाफ जावन परत भायर पडून आमी गुरुंगल कार्य म्हणून परत परत जन्म घेवया लोक झडटा ती आमी सुरू केलें काम केल्याक आमकां जन्म मृत्यूच्या हांतान सुटका म्हणून जाल्यार हांव तरी मागून घेता परत परत देवा हे सद्गुरू म्हाका परत जन्मा घाली जो पर्यंत एक पुणी अडाणी मनुष्य आसा एक पुणी अज्ञानी मनुष्य आसा दुख्खी मनुष्य आसा ताका तुदल्या हाण घेवन येवची काम म्हाका दी आनी हांव जरूर करता आनंदान करता तो आनंद समाधान म्हाका तुमचे मीत लाभल्या आनी हो आनंद सुद्दां सरेंडर करता तुमकां तुमीच घडोवन हाडलें सगळें मोगल तांत कसलें ना एक माईक फक्त कल जाता मस्त बडबड करतले चल एक मॉनिटर करतात तशी समर्थांनी म्हाका मॉनिटरशें कर न्हू तूं विवेचन करी म्हूण सांगलें त्यामुळे एक तर म्हाका दोनी भास येता ती आनी किर्तनकार आशिल्ली ती उलोवची तितलें म्हळ्यार स्टेज फ्रायट ना तेमीच आसतलें आनी तें उलोवन घेता ती मागीर म्हाका काळजी केली समर्पण म्हळ्यार प्रत्येक दिवस आमी समर्पण करतात प्रत्येक सेशनाक आमी तें समर्पीत करून सोडटात सगळ्यांक वतीने तेमी तांणी नव्यान कले करची बाकी वर आतां आमी हें करया कळ्ळें समर्थांगेले आरती म्हणया वेदांत संमतीचा काव्यसिंधू भरला श्रुतीशास्त्र ग्रंथ गीता साक्ष संगम केला महाअनुभाव संतजन्या तुम्ही म्हणटली प्रत्यक्ष आरती खंयस आमगेल मनाची निरांजनांतू मनाचे तबकांतू आमी आमगेले दोळ्याचे निरांजन करून तांकां आमी ओवाळया मनापासून वेदांत संमतीचा काव्यसिंधू भरला श्रुतीशास्त्र ग्रंथ गीता साक्ष संगम केला महाअनुभाव संतजनी अनुभव चाखिला अज्ञान जड जीवा मार्ग सुगम झाला जय जय या दासबोधा ग्रंथराज प्रसिद्धा आरती ओवाळी न विमळ ज्ञान बाळबोधा जय 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 नवविधा भक्तिपंथे रामरूप अनुभवी चातुर्य निधी मोठा माया चक्र उगवी हरिहर हृदयीचे गुह्य प्रगट दावी पद्धती सिद्ध झाले असंख्यात मानवी 20 दशकीचा अनुभव जो पाहे नित्य नेम विवरिता स्वये ब्रह्मची होय अपार पुण्य गाठी तरी श्रवण लाहे कल्याण लेखकाचे भावगर्भ हृदयी सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा नाल्यार हाजे पयलें प्रज्ञा हें म्हणटवे कले कल्याण करी रामराया कड्डेर हें म्हणया सदा सर्वदा म्हण मग अनम्यूट कर प्रज्ञा अनम्यूट कर मा प्रज्ञा अनम्यूट करी ऐक ना हॅलो प्रज्ञा ऐक ना प्रज्ञा अनम्यूट करी ऐक ना अनम्यूट करी हां करी केले आता ऐकत ना वय आता ऐकता म्हण वय म्हणत पळ कल्याण करी रामराया श्रीराम कल्याण करी रामराया कल्याण करी रामराया कल्याण करी जनहित विवरी
जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण कल्याण करी कल्याण करी राम राया कल्याण करी तळमळ होतची आहे तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले अपराधी जन चुकतची गेले तुझी सावरी दयाळा तुझी सावरी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण जाहले कठीण त्यावरी कठीण जाहले आता न दिसे उरी दयाळा आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे कोठे जावे काय करावे आरंभिने पोहली दयाळा आरंभिने पोहली दास म्हणे आम्ही केले पावलो दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही तरी दयाळा दयेस नाही तरी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही सरी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही सरी दयाळा दयेस नाही तरी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जय जय रघुवीर समर्थ. आत्मुखाल प्रार्थन म्हणता. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. प्रत्येकाने आपापला म्यूट करून दवराती आणि म्हणाते हैं. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. तुझे कारणी देह माझा पडावा. नुपेक्षी मज गुणवंता अनंता. रघुनायका मागणे हेची आता. सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा. उडी घालितो संकटी स्वामी तैसा. हरिभक्तीचा घाव गाजे निशाणी. नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. मुखी राम त्या काम बाधू शकेना. गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना. हरिभक्त तो शक्त कामास मारी. जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी. हनुमंतामुची कुळवल्ली राममंडपा वेला गेली. श्रीराम भक्तीने फळली रामदास बोले या नावे श्रीराम. आमुचे कुळी हनुमंत हनुमंतामुचे मुख्य दैवत.
तया वीण आमुचा परमार्थ सिद्धितेन पवे सर्वथा श्रीराम. सायामासी हनुमंत आराध्य दैवत श्री रघुनाथ. श्री गुरु श्री राम समर्थ काय उणे दासासी. दाता एक रघुनंदन वरकड लंडी देईल कोण. तया सोडवून आम्ही जन कोणा प्रति मागावे. म्हणून आम्ही रामदास श्री रामचरणी आमुचा विश्वास. कोसळोनी पडो हे आकाश आणि काची वास न पाहू. स्वरूप सांप्रदाय अयोध्या मठ जानकी देवी श्री रघुनाथ दैवत. मारुती उपासना नेमस्त वाढविला परमार्थ रामदासी. स्वधामासी जाता महाराम राजा हनुमंत तो ठेविला याची काजा. सदा सर्वदा रामदासासी पावे खळी गांजिता ध्यान सांडो निधावे. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. नमो आदिबोधात्मरूपा परेशा नमो हंसनारायणा निर्जरेशा. नमो ब्रह्मदेवा वशिष्ठा श्रीरामा नमो मारुती रामदासाभिरामा. ध्यान करू जाता मन हरपले सगुणी जाहले. गुणातीत गुणातीत ध्यान करू जाता. जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण करी चाप बाण शोभतसे शोभतसे ध्यान करू जाता. राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी. राम माझ्या ध्यान करू जाता. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे. जीवीचे सांगणे हित गुज ध्यान करू जाता. मन हरपले सगुणी जाहले. गुणातीत ध्यान करू जाता. ध्यान करू जाता. ध्यान करू जाता. जय जय रघुवीर समर्थ. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे. वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय. महारुद्र हनुमान की जय. श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय. सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः. ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः. जय जय रघुवीर समर्थ. इतले अध्याय समपण जाले आणि हे सगळं जे विवेचन पुष्पस दर दिवसाचे सेशनाचे 222 सेशन आम्ही सर्वांनी मिळून श्री समर्थांगल्या आणि रामराया गेल्या चरणांचेर आम्ही भव्या समापन करचे खातीर आणि आज म्हाका बिफोर आय से क्लोजर प्रेयर म्हाका ललिता पाची आणि आमगेल सगळी जी फूल टीम आसा तांगेल सगळ्यांगेल मगल वतीने हांव हें करता आभार मानना. आमी एक डाव हातान उजव्या हाताक दिले उजव्या हातान डाव हाताक दिले कले फरक पडना. इट्स नॉट अ फॉर्मॅलिटी. जाल्यार कृतज्ञता की समर्थांनी तांकां सुद्दां हातान आणि ही पॉलिसी आमगेर कायम राखता. एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत धांवन वचका कोणें दुख्ख जाल्यार आनी तांकां मदत करपा आनी हें अशीच चालू दवरया आमी. आत्मारामय करचेस हें हांग एंड जालें म्हूण लेखूं नाका ती. थोडे दिवसात फेस्टिवल आनी आसा ताजे नंतर आमी परत कलेपुणी चालू करुया आनी आमी आतां प्रेयर हाजे क्लोजर प्रार्थना आनी मुख्य म्हळ्यार ही गले ललिता पाची गल माय जी नानी म्हणटात आमी तिका शांतीपाची तिन्ने हे हाका प्रेरण मुख्य दिले तिका आयकुनचें म्हणून. ती पाप ती नक्की तिका सद्गती मेळ्ळ्याची कळ्ळें. मागीर तिगल मृत्यू आमी पळयला. देवाल नांव घेतना आनंदान वचून ते आमी सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन तेमी ती हाच जो वांटो तिकाय मेळ्ळो हें पुण्याच वांटो म्हणून देवाला प्रार्थना करून घेता.
आनी सगळे आमगेले कुटुंबाक आनंद यात्रेचे कुटुंबाक हे दासबोधाचो अत्यंत फायदो जावन सगळ्यांकय हे अद्वैत आत्मारामाचो लाभ जावंक ही गुरुचरणी प्रार्थना. नमस्कारू. आता क्लोजर प्रार्थना. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नमस्कारू. प्रति एकरांक आमगेले धन्यवाद. आणि आम्ही जे काही भरलेलं असतं त्या सगळ्या आम्ही पोस्ट करूया ग्रुपारी आनंद यात्रे ग्रुपारी आम्ही ते ओपन करता ती आता ते ओनली एडमिन सिस्टमात ते आम्ही ते ओपन करता ती हाय दोन सगळ्यांनी ताजेर पोस्ट और ते ओपन करना पुढे सगळ्यांनी ताजेर पोस्ट करूया कोणाकडे सांगतली शेअर करतली पुढे. हा नमस्कारू. प्रति एकरांक धन्यवाद. धन्यवाद. पार्वती पते हर हर महादेव. धन्यवाद माझी. जय शंकर. प्रज्ञा थँक्स. अमिता सगळ्यांचे सतीश नाम तुमगेले केन्नाय तुम्ही हँग करताय राम नामानी म्हणताला भोव खुशी दिसताले. हांव म्हगेले थँक्स दिवन सांगशिली हांव ते पोस्ट करता ग्रुपारी. सगळ्यांकय हांगा पळोवन खुशी दिसता. थँक्यू ललिता पाटील. थँक्यू एव्हरीबडी. हा प्रज्ञा कॉपने म्हणे हा कल्याणकारी रामराया आवाज बो गमतस. हे हांव मगल हांतन भायर पळय म्हाका ते बंद कशें करचें कळना गो.